प्रभु तेरी स्तुति हो हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी आई यीशु मसीह। तू है आशा मेरी, तू है आशा मेरी। हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी आई यीशु मसीह। तू है आशा मेरी। हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब, लिखा गया अंत, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का। यस लॉर्ड। सुंदर मसीहा अब मैं हूँ तेरा, यीशु मसीह तू है आशा मेरा। हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी आई यीशु मसीह। तू है आशा मेरी। हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी शरबा, तेरे नाम मेरी आई यीशु मसीह। तू है आशा मेरी। Oh, we praise your name, oh Lord. सत्तरमी डोळे दांपून देवाचे परजलीत मुखामुळे यावल्या रमतात. For he is good. He's willing to save you. He's willing to bless you. He is your Savior, Lord Jesus Christ. Oh, Rabba Shadi Aradi Traboshe Anda. Lokara Rabosha Radaraba. Hallelujah. प्रभु तेरी स्तुति हो हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी आई यीशु मसीह। तू है आशा मेरी। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। यीशु
मस्त पेंटाची दूक आसा या ट्रॅव्हलिंग करताना पुरा बेल्ट घालता पेंटाक बेल्ट घालता कोणी आसात गे हांगा ट्रॅव्हलिंग करताना पेंटाक बेल्ट घालता कोणी आसात गे आता बेल्ट घाला गे ना प्रेज द लॉर्ड तुका कंप्लीट तें आनी मुखार बेल्ट यूज जायना बेल्ट काडून त्या बेल्ट आनी तुका गरज ना त्या बेल्टाची तुझ्या स्पायनल कॉर्डाचे सगळे प्रॉब्लेम जेजून क्लियर कर सोडले सुडका दिली जेजून तुका वर खबा बाबा बाबा शबाबा शंदर बरे कर मला कर थँक यू जीसस थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड प्रेज लॉर्ड आणि एकल्या किडनी प्रॉब्लेम आसात म्हळ्यार किडनी मस्त वर्किंग उणी जाला पर्संटेज उणी जाल्या आणि हे किडनी प्रॉब्लेम खातीर ट्रीटमेंट काण घेतात कोणी आसात गेली किडनी प्रॉब्लेम आसात प्रेज द लॉर्ड कितली जाणां दोगे जाणां रिसीव करा हिलिंग येत वेळार जेजू तुमकां सुडका दिती आसा दोनी किडनी तुमच्यो नॉर्मल जातात सुडका काण घेया तुम्ही रिसीव करा हिलिंग उरे खबा बाबा हुल खबा बशिद बाबा शंदर बर करबल रखल ब्रदग शंदर बर करबल हालेलुया तुमकां केदाळाय ह्या जाग्यार पेन येता गे ओ ह्या जाग्यार पेन येता गे तुका येता गे पेन ओके ह्या जाग्यार पेन येता ह्या जाग्यार पेन येता जाल्यार सगळ्यांक जेजू गुण करते आसा ह्या वेळार सुडका दिती आसा ह्या वेळार सुडका दिती आसा ओरे खबा बाबा बाबा हिरल खबा शंदर बर करबल रखल ब्रदग शंदर बर करबल लखबा बाबा बाबा जीसस 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 रिसीव द पावर जीसस 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 हालेलुया थोड्यांक हांगा मस्त जाणांक ड्राय शोल्डर आसा ड्राय शोल्डर वयर करूंक जायना या ड्रायव्ह करूंक जायना असले कोणी आसात की शोल्डर पेन असले पळया ओके 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 मस्त जाणां आसात ओके खंयचे शोल्डर पेन आसा पळय तत्तो शोल्डर वयर उबा राहा ह्या वेळार पळया सुडका ह्या वेळार सगळे शोल्डर पेन खंयचे ड्राय शोल्डर जावं दी शोल्डर पेन ह्या वेळार जेजू पळया साधारण एक 50 जणांच्या की वयर तुम्ही हात उबारला ह्या वेळार रिसीव करा हिलिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वलखा बाबा बाबा हिरलखा बाबा शंदर बर खरबल रखल जीसस थँक यू लॉर्ड प्रेज द ग्लोरीफाई मायटी गॉड हालेलुया 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 आपण जेजू हरी एकल्या सुडका दी जेजू ह्या वेळार दैविक सकत वाले हालेलुया 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 हिर बबरे खलबरे दगा शंदर बर करबल पेन असले शोल्डर एक 3 पटी अप अँड डाऊन कर अप अँड डाऊन कोणाची पेन गेल्या दैरान पळया कोणाची पेन गेल्या आत वयर गेल्या पेन गेल्ली ओके पळया कितल्या जणांची पेन गेल्या पळया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 एक दोगां तेका येतात की तुम्ही गूण जाल्ली आतां दोगां तेका काली जस्ट तुमचे कडेन ये कोणी घे दोगां तेका मात्र पुरो चड नाका जस्ट लोकांक दुसऱ्यांक कळचे हे पेन कितल्या तांकां नाल्ली म्हणून तुजें नांव आनी ते सांगल्या पुरो हांगा मुखार अंतरी कांय जाय प्रेज द लॉर्ड ओके म्हाका मुस्त वर्सां न्हू स्पॉन्डलायटिसाचे प्रॉब्लेम आसा ते नेक बॅलन्स मेळनासलें हांव हांगा प्रेयराक आनी येयल्ल्या धाडा त्या धाडा हात वयर करना हांव प्रेयर करतली जेजू म्हाका आपटलो आज ना जाल्यार फाल्यां बरें करतलो म्हणून एक भरोशान हांव आसतलें म्हाका आज म्हाका इतलें फ्री लागता की हांव आतां थँक्यू जीसस थँक्यू जीसस थँक्यू लॉर्ड थँक्यू जीसस इल्डा मस्करेनस हांव कांदिवली वयतावन येता धनुकरवाडी कांदिवली 4 कोप प्रेज द लॉर्ड ओके प्रेज द लॉर्ड पळय कितल्या वर्सां केदाळा म्हणे केदाळे देव आपडटलो म्हूण रेत्री गायल्या प्रेज द लॉर्ड आज तुमचो दीस प्रेज द लॉर्ड आज हरी एकल्याचो तुमचो दीस आज सकाळी मागता आसतना सोम्यान सांगलें हांव इकत्ती एकल्याक आज काली आतांनी धाडिना म्हणून सांगलां इट इज द प्रॉमिस थँक्यू जीसस थँक्यू फादर म्हजो हात ऑपरेशन जाल्लें हात वयर उखलूंक जायनासलें आतां देवान म्हाका बरें केल्ले खातीर हांव काल जाता अर्गान दिता हात वयरच जायनासलो आतां बरें थँक्यू जीसस थँक्यू आयरीन मिरा रोड ऑपरेशन जाल्लो हात वयर वचनातलो आज बरें कर बरें कंप्लीट गुण जालें ना आतां दूख ना कंप्लीट जेजून आपटना कंप्लीट करता जाय ते एक चूर प्रेज द लॉर्ड
म्हाका 2-3 वर्सां हांगा शोल्डर पेन आहले हार्टाच्या डॉक्टरांक दाखयल्ले ताणें मागीर म्हळें तूं फिजिओथेरपी दिल्ले पुरा इल्लेशे 15 दिसा गुळयो दिल्ले ताच्या मागीर काणकोणी म्हाका फिजिओथेरपी मदें दूख आहली म्हळ्यार एक 15 दिसां ते दुखतालें न्हिदल्यार अशें 15 दीस पुरो हात धरतलो न्हिदो जायना तशें न्हिदल्या सायड्स न्हिदल्यार आनी मागीर आतां आज मागणें करतना हांवें सोम्या म्हणे म्हजो पुरो हात बरो कर गूण कर सोम्या म्हणून सांगलें हात लागय म्हाका म्हूण मागलें आनी सोम्यान हात लागले म्हजो पूर्णपणी आतां गूण जाला चुरी दुखना इल्लोय दूख ना आतां प्रेज द लॉर्ड थँक्यू जीसस Thank you, Lord. हेलेन केसतली न्हू Praise the Lord. Hallelujah. हांव मदर तेरेजा भुरग्यात वीर आरतावन आयलें म्हजें नांव सिंथिया हांव चकला भुरग्याची म्हाका बोन डेन्सिटी उणी आसा देखून म्हाका स्पायनल कॉर्डाक गॅप आसा आनी पांयाक आनी पूण हांव आतां बेल्ट घालून येवना पूण हांव संपूर्ण बरी जाल्या फाती येता देखून हांव देवाक अर्गां दिता तुका Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. पिटर डिसोजा म्हजें नांव हांव इन्फॅन्ट जिजस जगेश्वरी चर्चचो एक वावराडे म्हजें साक्स म्हणटच हांव कोविडासून देवान म्हाका वाचयलो म्हजी गॅरंटी नासली आज म्हजें मागणें करता आसतना हिलींग म्हाका इतलेंच जालें म्हाजो हात वर करूंक जायनासलेलो हांव एक्सिडंट जावन पडलेलो पूण तो आतां म्हाका वर करूंक जाता जेजूक आर्गां दिता तो मुल्की आयला मुल्की 40 days तिरी गेल्या जाली 40 days तो आनी ताची पतीन दोगांय अँड 40 days 40 दिसांची रितीरी केल्या तांणी आनी मस्त करपा तांच्या कुटुंबान ती म्हाका सांगताली कितली अजापां देवान केल्या तांचे जाय Thank you, Jesus. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सकड उबे रावया कोणाक तुमी बसूंक सांगलें गे कोणें तुमकां Praise the Lord. Praise- Hallelujah. Hallelujah. Okay. Praise the Lord. Holy Spirit, पवित्र आत्म्याचे आमी मागया दोन्ही हात तुमचे उक्ते दवरा देवाची कापलता आनी कृपा तुमच्या देवान आमच्या खातीर मागा आयचे देवाचें उतर तुमच्या खालसांनी रिगोवन दी तुमच्या बोतीन कसोवन दी तुमच्या सगळ्यांचें जिवीत सुम्याक जाय जाल्लें जिवीत जावं दी तुमचें पोरणें जिवीत सांडोवन एक नवें जिवीत आज तुमी काणगेवची कृपा सरस्वती देव तुमकां एकल्याक फावो करून दी म्हणून आज पवित्र आत्म्या कडेन मागया तुझ्या मंदिरात तुझ्या जीवितात
आमची हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया. देवाचो आत्मो आमच्या दयेंची येता. तो आत्मो ह्या संवसाराच्या आत्म्या ब्रास बळादीक जावन आसा. ह्या घडये देवान आमकां जायती कृपा वतली हांगासर. आमी ती स्विकार करया. आमची मनां काळजां आमचें जिवी सगळें ताच्या कृपेन ताणें भरलां. कोरिंथरांचें पयलें पत्रावळ स्वर 20 वळटावन मुखार 1 Corinthians chapter 11 verses 23 and following. जे कितें सुमेलाचे हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सुमयान सुनू तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो देवा करगां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पसोतू समर्पूंची, हे म्हज्या उडासाक करा. तेसपरी जेवान दस ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान तिर केल्लो नवो सल्लो, जितले पवटीन तुमी ती पियेतात तितले पवटी ते म्हज्या उडासाक करा. कित्याक जितले पवटी तुमी हो उंडो खातात आनी काल्स पियेतात तितले पवटी सुम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. देवाचे उतर हे वखरी तुका क्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां बापा, अर्गां जेसू, अर्गां पवित्र आत्म्या, आता आनी सदां सर्वदा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तळयो पेटोवन देवाक अर्गां दितात. तिसरो दीस जोरान, बावडटान, बरवशान, मोगान, संतोषान, आनंदान कितलो बरो देव आमचो जेसू, ताका आमी सदां सर्गां दिवंक पावो. प्रेज द लॉर्ड. बसचे आमच्या जाग्यांनी. तिसरो दीस आज कृपेचो दीस. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज जेसू आमकां अशेंच पाटीन धाडिना. कोणाय की खाली हातांनी जेसू केदाळे दिसून धाडिल्ले ना. ताची एक बसावणी आसा. कसली बसावणी? जॉन चॅप्टर 6:37 जो हांव सुवांजिला वस्वर 6:30 आनी 7 वळ सगळ्यांक ही बसावणी तुमी तुमच्या मतीन काळजान दवरचे. यू सी, काल जेजू म्हणटा थंयसर ओन्ली वन प्लेस, एका जाग्यार ही बसावणी तो करता. जुआंवच्या वांजेलांत वस्वर 6:30 आनी 7. जॉन 6:37 कितें म्हणटा तो? जेजू म्हणटा, बापान म्हजे आदीन केल्ले सकड म्हजे सरशी येतले. यू सी, थंयसर बरयला, बापान म्हजे आदीन केल्ले सगळे म्हजे सरशी येतले आनी म्हजे सरशी येतल्याक हांव केदींच पयस करिना. आज तुमी कोणा सरशी आयल्यात? हे 3 दीस तुमी कोणा सरशी आयल्यात? बापा सरशीन की जेजू सरशीन? खंडीत जावन बापा सरशीन. जेजू मुखांतर आज बापा सरशीन आमी वचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी जेजू ही बसावणी करता. ताचे सरशी आयिल्ल्या कोणाकच तो पयस करना आनी ताणें पयस केल्ले ना. जेजू हो संवसार सोडून येतना 3 विशेष देणी सोडून येता. 3 बेस्ट गिफ्ट्स. खंयचे ते? हू विल से? कोण म्हाका सांगता? 3 बेस्ट गिफ्ट्स आमकां. आनी हे 3 संगती आमी सांबाळल्यार आनी आमी बापा सरशी वचून आसा जेजू मुखार तर खंडीत सर्गाक पावतल्या. 3 संगती, 3 बेस्ट गिफ्ट्स. जेजू हो संवसार सोडून येतना वेच्या पयलें
गॅरंटी हे 3 बेस्ट गिफ्ट दिवन येता खंयचे फर्स्ट वन खंयचे पवित्र आत्मो तो म्हणटा हांव येता आनी ताका हांव धाडटा आय विल सेंड होली स्पिरिट इज बेस्ट गिफ्ट आनी ताच्या विशयान आमी शिकतले हांव आज इल्लेशे आमी अनॉयंटिंगा तयार करता तिसऱ्या शिकवणेन आमी पळया होली स्पिरिट एंड हाव वी प्रे होली स्पिरिट नातल्यार वी आर डेड थोड्यांक मेळ्ळा होली स्पिरिट पूण तो तसो काम करना प्रेज काम करना यू सी यू नीड टू एक्टिवेट द गिफ्ट पवित्र आत्म्यात एक वर्किंग रिलेशनशिप आसा जे एक संबंध आसा करचे इज अ पर्सन होली स्पिरिट बाप पूत पवित्र आत्मो एक देव ते एक जन होली स्पिरिट इज नॉट पावर होली स्पिरिट इज पर्सन सो एक व्यक्ती कशें तूं तुज्या इश्टा कडेन संबंध व्हरताय तशें देवा कडेन संबंध व्हरूंक तुमी शिकाचे एंड हाव टू डू दॅट आमी शिकया आय विल टेल यू थर्ड तिसऱ्या शिकवणेन होली स्पिरिट इज द बेस्ट गिफ्ट पूण आनी 2 गिफ्ट आसात खंयचे आनी 2 कोण सांगता आनी बरें 2 बरे गिफ्ट आतां ते 2 हांव आतां ह्या शिकवणेर काडटा 2 गिफ्ट्स वन बॉडी एंड ब्लड ऑफ क्राइस्ट जेजूचे कूड आनी रगत तेंच ताचें बलिदान यू सी आज तुमी मीस बडयतना कशें कितली कुरपा जोडटात गोताय हाऊ मेनी ग्रेसेस यू रिसीव एट मास कितले 77 एट मास पूण हांव म्हणटा 77च्या की चड एंड आय विल टेल यू हाव टू रिसीव दोज 77 ग्रेसेस मिसाच्या की व्हड तो जागो ना वेर यू रिसीव ग्रेसेस जेजूच्या बलिदाना प्रास आनी एक व्हड तो सॅक्रिफायस ना देखून मीस म्हळ्यार कितें नो दिस बेस्ट गिफ्ट आनी एक तशीच कूड आनी रगत मागीर आनी एक गिफ्ट आसा हे थोड्यांनी हें गिफ्ट भायर गेला थोड्यांनी भायर गेलां आसतलें आमचो भाव उलयतलो आज मागण्या विशयान कुटुंबा विशयान नो सेकेंड टॉक पूण आतां हें गिफ्ट खंयचें होली स्पिरिट इज फर्स्ट बेस्ट जेजूची कूड आनी रगत यूकरिस्ट द नेक्स्ट वन ओके एंड द अदर वन थर्ड वन बेस्ट गिफ्ट जेजू खंयचें देवाचें उतर that's always there in the काय म्हणटाय आमच्या युकरिस्तान आसा रितीन आसा that is it आनी एक forgiveness is grace God's gift okay I'm just asking कोण म्हणी सांगता की म्हणून पळोवंक पळया कोण yes Mother Mary मोरी हे विशय मस्त जाणांक गोतना मस्त जाणांक सूख शिकोवन दिल्या and I'm going to share with you not everything सक्कड जायना पण हांव सांगता 2 बेस्ट गिफ्ट्स हांव आतां काडटा आनी एक द बेस्ट वन मागीर पळया जायत की सो युकरिस्ट जेजूचे मास रगत बलिदान यू नो हाऊ मेनी पार्ट्स कितले तातूंत भाग आसात आनी कशें तुमी भाग घेतात हाऊ डू यू टेक पार्ट मिसार हजर आसल्यार पावना इट्स नॉट इनफ यू आर फिजिकली प्रेजेंट नो ती करपाक हाणगेजे सो हाऊ विल यू रिसीव द ग्रेस मिसार कशें तूं करपा जोडताय हाव म्हाका सांगा जेजून मीस घडुल्लो दीस खंयचो वेन ही इन्स्टिट्यूटेड द युकरिस्ट निमानो ब्रेस्तार मॉन्डी थर्सडे एंड गुड फ्रायडे जेजून तो सॅक्रिफायस संपूर्ण केलो परफेक्ट वन्स एंड फॉर ऑल कॅल्वरी सो एक सॅक्रिफायस परफेक्ट सॅक्रिफायस आनी जेजून पयलें मीस बडयलें केदाळा कोताय when did he celebrate first mass कोणाक गोतूना आपणा बायबल पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजून सॅक्रिफायस घडलो मॉन्डी थर्सडे फ्रायडे perfected and now he celebrates mass yes on Sunday जेजू जीवन जाल्या उपरांत फर्स्ट मास पयले मीस देखून आमकां संडेचे मीस आसा आयताराचे संडे सो देखून आयताराचो दीस जेजूच्या जिवंतपणाचो दीस Jesus has not remained on the cross
जेजू कुर्सार उरोवना, जेजू फोंडांती उरोवना, जेजू खंय आसा? सर्गार. आतां कालें करता सर्गार, बापाच्या उजव्याक बसून कालें करता, कालें करता, मागता. आनी कोण ताचे मुखान बापाक लागीं सरता, एक दीस आमी थंय आसो, देखून आज तो निरंतरी विनंती करता, continuously. Hebrews 7:25. Hebrews, letter to Hebrews is about priesthood. हेब्रेवांचें पत्र जेजूच्या साक्रिफिसा विशयी आसा. यू सी, ताचे जेजूचे साक्रिफिस आनी जेजूच्या याजकपणा विशयी आसा. And today Jesus as a glorious Lord sitting at the right hand of the Father interceding for you and me. तुझे खातीर मुझे खातीर मागता आनी हांगासर आल्तारीर साक्रिफिस म्हणून ती म्हळ्यार कितें बरयलां म्हळ्यार 7:25. तशें आसतना आपणा मरिफा देवाक लागीं सरतल्यांक सोर काळी तारान दिवंक तो सकता. You see, he is able to save everyone, whoever approaches God through Jesus. आनी हे मिसार जाता. देखून मिसार तुमी मिस कळोवंक नजो. आज कितलीं जाणां भुरग्यां खातीर मागतात आनी घालें तांच्या काजारी ते हक्काचे खातीर ताचे खातीर. हाऊ मेनी ऑफ यू प्रे एट मास? हांव तुमकां दाखलो दिता. आय विल से वन लेडी 74-75 years old, रिटायर्ड, काजार जावना. तिसो एक बसो, ती म्हणाली भांगार मनीस फादर म्हणून, भांगार मनीस म्हजो बसो, कांय पियोने, वायट संवय ना. वंडरफूल मॅन, मॅरीड, काजार जाला, बायल आसा, भुरगीं आसा, बरें काम करता, कुटुंबा खातीरच गोळटा, पूण फादर घरा मागण्याक येना. मागीर हांवें तिका म्हळें भांगार मनीस म्हळें तुवें? भांगार म्हणजे रुपये म्हणी म्हळ्यार नो 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 फादर मागण्याक येना. मागीर ते मात न्ही 4 वर्सां जावन मिसा वचना. हांवें सांगलें मागीर खालें भांगार म्हळें तुवें? ती म्हणटा फादर खालें करचें सांग. हांवें नोवेना केल्यात. कितली नोवेना? 13 नोविनास. काउंट नाव. 13 नोविना. एक नोवेन कितले दीस? 9 दीस. नाव काउंट हाऊ मेनी डेज? 9 into 13. तर नोवेना करनी तो येवना न्ही. तर तुवें करी जाय जाल्यार एक उरलां. कालें करीचें फादर. 5 days retreat. 4th day she met me. हांवें तिका म्हळें फाल्यां एक मीस उरलां तुका, टुमोरो. फाल्यांच्या मिसार ह्या तुज्या बच्चाक त्या उंड्यांत आनी कलसीन घाल. जेजूक सांग एक तेंबो तुज्या रक्ताचो सोडवणेचो ताका मेळोवन दी. सेविंग ग्रेस. यू नो जेजू कुर्सार उमकळटना तो सोर निमाण्या घडये इतलेंच म्हणटा सुमया मुजो उडास कर लॉर्ड. वेन दिस थीफ हो सोर सगळी जीन सोर. यू सी, तो सोर क्रिस्तांवगी, क्रिस्तांवगी मिसा गेलागी, मागणे गेलागी, कुमसार जालागी. पूण जेजू कुर्सार उमकळटना एक घडी जेजूक सोमी म्हणून वळखता. तूं म्हजो सोमी लॉर्ड. लॉर्ड म्हळ्यार घालें जेजू यू माय लॉर्ड. तूं म्हजो सोमी. तितलेंच पुरो जेजू. सोमी म्हणटना ताका सोडवणीची कृपा मेळटा आनी हो सोर सर्गाक येता. आतां ह्या सोरान सगळी जीन ताणें घालें घालें सोर उरलें. निमाण्या घडये सर्ग सोरलो. This is what we call receiving. सोरान गाय करूं ना, ओडलें गाय करूं ना, हांवें हें केलां तें केलां देखून म्हाका सर्ग मेळटा. नो, आय बिलीव. हांव जेजूचेर पातयेतां. दॅट्स ऑल. तूं म्हजो सोमी. हो सर सर्गा गेलो आनी आज कालें जाला सोर सांत जाला. इज अ सेंट. तशें नांव घालें आज म्हणी कोण म्हणी सांगता. व्हेरी गुड. सेंट दिसमस. तुमकां उडाव सुरना न्ही? दुकरामास म्हणून. But the point is, you know, he went on to heaven, saving grace. आनी आज ही कृपा आमकां मिसार मेळटा. The saving grace. आनी ही स्त्री कोण तिचो बासो
मिसाक वचना 4.5 years हांवें तिका म्हळें मिसार कशें मागचें, हाऊ डू यू प्रे, हाऊ डू यू रिसीव, हाऊ डू यू रिसीव द ग्रेस इतलेंच तिणें केलें. नेक्स्ट डे लास्ट मास फ्रायडे मॉर्निंग ती मिसार हजर आसा आनी मागता अशें तिणें त्या दिसा मागलें. आनी थोड्या सुमयाची कृपा तिचे मुखांत आतां त्या बचाक मेळ्ळी. ती हांगासर मिसार आसतना दोनपरांक घरा पावली. आफ्टर रिट्रीट दोनपरां तिणें फोन केलें, हांवें काडूना. सांजेर नायट ऑर इन द इवनिंग फोन काण गेलें, विचारलें. ती म्हणाली फादर बरी खबर आसा म्हणाली. हांवें सांगलें खंयची बरी खबर, तुजें काजार जावना, यू आर नो नॉट मॅरीड येट. मांजेलांत एकच बरी खबर आमी आयकल्ली, कोण हांव कुवारसली गर्भेस्त जाल्ली खंय, कोण ती मोरी. सो वॉट इज युअर गुड न्यूज. ती म्हणटा फादर तामाशे करनाका, आज थंयसर सकाळीं हांव मागून आसतना मिसार म्हजो बसो 4-4.5 वर्सां मिसाक वचोना आज गेला. देखून मोगाळ बाबा आनी म्हणी हाव यू हॅव टू रिसीव. जेजूचो सॅक्रिफायस चिल्लार न्ही. जेजूच्या सॅक्रिफायसाचें मोल आमी आमच्या खंयच्याय बऱ्या कामाक लागून चलूंक जायना. सेंट जॉन मारी वियानी म्हणटालो याजकांचो पात्रोन, ही लव्ड सॅक्रमेंट लायक एनीथींग. एक कुमसार आनी एक मीस. ताणें म्हणचालें संवसारांतले सकट बऱ्यो करण्यो एका कुशीक दवरा, एका हाताच्या कुशीक वन सायड सगळ्यो बऱ्यो करण्यो, आनी एका कुशीक एक मीस दवरा. हे मीस पर्वत आसले बरी आनी सगळ्यो बऱ्यो करण्यो रेवेच्या खना बरी. लायक ए ग्रेन ऑफ सॅन्ड and mass huge mountain. So what do you prefer? Mass. देखून मिसाक मोल बांदिनाकात मोगाळ भवानी मेळ्ळी. मिस ताचे सॅक्रिफायस आनी ताच्या सॅक्रिफायसाची ती करपा आमकां मेळटा. दोज हू बिलीव, दोज हू रिसीव. देखून आमी म्हणचे इतलेंच एका रितीरेक तुमी येतना मिसाक येतना बिलीव, रिसीव, बिलीव एंड ब्लेसिड एंड गो. 3 शब्द उडा सोरा. रिसीव, बिलीव एंड ब्लेस. डोंट गो विदाउट द ब्लेसिंग. कुमगार जाल्यार उपरांत भायर वचूं नाका. यू हॅव नो ब्लेसिंग. रिसीव, बिलीव एंड ब्लेसिड. वन्स ब्लेसिंग इज डिक्लेअर्ड, एक पौडी ब्लेसिंग तुवें कान गेलाय, जेजून देवान धाडला, तें देव पाडी काडिना. Because our God is not a God ningi to de besaun dita ani parting karta. No, 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 no. He gives and gives and gives. How you receive, tumka shengan gedai. Very important. देखून कान गया. देखून आता मीस हांव मोठ्यान तुमकां सांगता थोडो वेळ मात by 10:45 जर देवर मिसा विशयन. ओके मीस मोगाळ बाबा आनी बरी थोड्यांनी सांगचें आसा. हांव बरो मनीस, हांव बरेंच करता. मिसा वचना जाल्यार कितें? यू हॅव लॉस्ट एवरीथींग. एट दी एंड फायनल एनालिसीस तूं देवा मुखार उबो आसतना गॉड विल से तुजो आत्मो जेजूच्या रक्तान धुलागी नागी पळयता. जर मिसा गेल्ल्यांक आज नेंगी इजिप्तान सयत नेंगी थंय तांकां फराव्याच्या हाताक तावन सुटोवंक जे देवान खरगां धाडली खंय खंयचें कर 10th प्लेग. आज एक शेळी मारा, ताचें रगत सरया आनी मोर्न असो दूत पाशार जातना खंयच्या घराच्या दारवंताचेर ऑन द डोर पोस्ट तें रगत आसा त्या घरा मरण येना. लायफ गॅरंटी. देखून कोण मिसा घेता पळय तांचो आत्मो जेजून धुला जाल्यार रक्तान आनी तूं मेल्या उपरांत तूं वचून बापा मुखार उबो रावल्यार तुज्या आत्म्याच्या दारवंताचेर जेजूचें रगत आसल्यार सेफ. तूं मरनाय. देखून कोण मिसाक बलिदानाक येतात न्ही तांचें जेजूचें रगत आसा तांकां ससनाचें मरण ना. नो इटर्नल डेथ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून मोगाळ बाबान बेनी मीस असलो एक सॅक्रिफायस वा सक्रमाय म्हळ्यार जेजून आयतारा तें बेडयलें. केदां बेडयलें म्हळ्यार हेम्मौसाच्या वाटेर लूक चॅप्टर 24 29 30 31. आतां म्हळ्यार कोण म्हाका बरें करना आयका. जेजू पयले मीस बेडयता. द फर्स्ट मास
ताने बेटूचे आई तरह पंत्यार ये दोगसन पढ़िए तले they were very sad नहीं तंची कंत बेजरे आज कितने जना में शेंद साऊं कंतीन ते बेजरेन ना ते सगळं जेजूक दिया आणि वसा मुखार वसा read there ना उपरांत तांचे सांगता जेवणार असताना तांणी ताका घरा आपयलो हो जेजू तांचे सांगता गेल्लो तांकां आयकले आनी ताणें देवाचें उतर दिलां ही स्पोक अबाउट दी वर्ड ऑफ गॉड आसूं दी मागीर तो वेचे बरी करता न्ही वेचे बरी करता ताका वसोंक नाका ताका आनी आपयचे म्हणून घरा आतां जेजूक ते आपयतात आमचे सांगता ये आनी राव कम स्टे विथ अस आनी ताणें आपयल्लेंच जेजूक एक अवकाश मेळ्ळो आमी आपयचे जेजूक जायत गी म्हजे सांगता ये जेजू म्हणून जायत आतां म्हळ्यार आतां ताणें आपयलें थंय गेला तो उपरांत तांचे सांगता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो यू सी टूक ब्रेड मागीर घालें गेलें अर्गां दिली ब्लेस्ड देन मोडलो थर्ड वर्ड ब्रोक एंड तांकां दिलो अशें म्हळ्यार घालें ताणें मीस भेटयलें म्हणून कान घेवचें अर्गां दिवचीं मोडचें दिवचें मास इज ऑल अबाउट दीस टेक ब्लेस ब्रेक एंड गिव सो आतां ताणें मीस भेटयलें आतां घालें जालें पळया मुखार पळया तेन्ना तांचे दोळे घालें जालें उक्ते जाले उंडो मोडतना ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड मागीर तांणी ताची वळख धरली यू सी दे रेकग्नायज द लॉर्ड ओ जेजू ओके मागीर मुखार घालें पूण तो तांच्या दोळ्या मुकलो नपैस जालो आतां म्हाका सांगा नपैस जालो म्हळ्यार खंय गेलो बाबा कडच्यान गेलो खंय You see, you are not reading the word. तुम्ही देवाचे उतर वाचिनात काणये बुकावरी वाचतात नो प्लीज प्रे टू द होली स्पिरिट पवित्र आत्म्याक मागा आनी वाचा नाव यू रीड अगेन एकामेकाक न्ही ताचे पयलें ताचे ताणें उंडो घेतलो वळख धरली पूण तो तांच्या दोळ्या मुकलो नपैस जालो वॅनिश्ड फ्रॉम दी सायट दोळ्या मुखार ना पूण दोळ्या मुकलो नपैस जालो म्हळ्यार खंय गेलो आतां उंड्यार गेलो You see, कशें जेजू पळय हांकां ही इज लीडिंग देम तुमी आनी मुखार म्हाका उंड्यान पळयचे How many of you see Jesus in the bread? पळयतात गी तो उंडो खाण घेतना जेजू म्हणून तुमी पाती येतात गी आमेन म्हणटात गी क्रिस्ताची कूड म्हणटना आमेन म्हणटात गी कितलें बरेंकन ताका कान घेतात तुमी थोड्यांनी 2 बोटांनी कान घेवचें आसा cannot receive Jesus in fingers because you are not aware God Bhavani when we are losing the grace कोणे शिकयल्लें तुमकां 2 बोटांनी कान घेवंक हांवें हांगात पळयलें बॉम्बेन Please make a throne for Jesus. जेजूक एक सिंहासन आसा घरा मोगळ भवानी He is your Lord. आमी कान घेवचो न्ही उंडो You are not taking. You are what you are doing? Receiving. तुमच्या घरा कोणी सैरी आयली जाल्यार भितर ये बस म्हणटाय की वेलकम तुमी जेजूचें ताबेर्नाकल जातात तुमी जेजूचें ताबेर्नाकल don't think Jesus wants to be there in the tabernacle हांगा ना he wants to be with you तो तुमचे थंय जियोंक आशेता he wants you to see his presence with you you are carrying the presence तुमी जे मिसाक आयिल्लीं सकाळीं जेजू कान घेवन वेची आनी तुमी खंय वेतात थंय जेजू येता इफ यू आर अवेअर ऑफ हिज प्रेझन्स आनी तुमी खंय वचून एक ल्हान मागणें करतात की ताच्या नांवान ही विल डू बट आज आमी मस्तू जाणां मोगळ भवान वी आर नॉट अवेअर देखून तुमी कान घेतना बरें करून कान घे हातार कान घेवचें जाल्यार दावो हात वयर उसवो हात सकयल
आनी उपरांत तूं कान घे. पूण कान घेवचे पयलें एक नमस्कार म्हणी कर न्ही. केदळ नमस्कार करचे पयलें न्ही, कान घेतना न्ही, कान घेवचे पयलें एकलो मुखारात अशा नमस्कार कर आनी जिबेर कान घेता जाल्यार बरें. I know many people who are in the renewal as मस्तू जना कुंभार हातार कान घेना. They receive on tongue. देखून awareness. What are you doing? तुम कालें करताय. It's not a play. Sacrament can never be a play. Sacrament, oh Jesus, oh, sacrament is not our work. आमचें काम न्ही. Sacrament पाद्रापाचें काम न्ही. मीस पाद्रापाचें कामय न्ही. Father is only an instrument. Minister, हो sacrament Jesus, हो sacrifice तासो, तोसू याजक, तोसू शेळी, तोसू सगळें करता. He is a priest, he is a victim, he is the altar. It's all about Jesus. It's not about you. देखून हे तुजे विशय न्हय, हे जेजू विशय. Whose you are. First day आमी म्हळें आमी कोणाची. आनी वो जेजू. देखून सक्रमेंट तशें कान घेवचो मोगाळ बाबा. आनी आतां हांगासर पळयात आनी म्हळें वळख धरली आनी आज सावन तुमी हुंड्यान पळयचें म्हाका. दॅट्स ऑल. तें जालें आनी आतां मुखार मुखार कितें वाचता आमी. नो गो अहेड आतां घालें म्हणटा ते म्हणटात. तितल्यार तांकां कितें जालें तो वळ एकामेका तें म्हणोंक लागले. यू सी नाव एवरीथींग चेंज्ड. सगळें बदललें तांचें. कितें म्हणा वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितर कालें जातालें. आमचें काळीज पेडटा गी आज ना गी पेडटा गी ना पेटाजे पेटाजे. देखून जेजू म्हणटा हांव उजो लावंक आयलां. हांव संवसाराक कालें लावंक आयलां. आज थोड्यांचो उजो पालवला. आज पेटया. प्लीज प्रे फॉर एन इनक्रीज ऑफ हिज ग्रेस. आनी मिसार खंडीत मस्त करपा आनी हो उजो पेडतलो. आवर लायफ विल चेंज. गॉड विल चेंज. आनी आमी कोणाक सेवता तो आमकां बदलिता. खंडीत बदलिता. मिसार भाग घेतिल्ल्यांक बरें करून भाग घेवचें. देखून हांव थियोलॉजी दिना तुमकां. मिसाची थियोलॉजी हांव दिना. आय डोंट गिव यू थियोलॉजी बट आय विल टीच यू. हांव एक मोठ्यान तुमकां शिकयता कशें मिसार भाग घेवचे. सो यू टेल मी कितले भाग आसात मिसार. हाऊ मेनी पार्ट्स. 4 or 5. चार म्हणटले हांगा म्हणजे एकच लेट येता मिसाक ना कुंभार जावन पाटी. नो 5 parts. Okay, we'll go one by one. First part. खंयचे मिसाचे पयलो भाग खंयचो. Will tell me first part. मिसाचो entrance right. Okay. Entrance म्हणटना entrance hymn sing करतात. Entrance hymn is not part of the mass. हें खाली तयाराय करूं. कित्याक तयाराय करची. तुमी घरांत जावन आयल्यात पाद्रापी खंय ऑफिसान बिजी आसलो जावं बरो. बट एक्चुअली एक 5-10 मिनटां पयलें येवन आमी तयार करीचे. बट इट्स ओके. तयार करूंक जायना. तूं कितें बिजी आसलो आयलाय पूण आतां सांगात आयलाय न्ही मिसाक आयलाय न्ही. सो एंट्रन्स हिम गिव्स यू ए चान्स टू प्रिपेर. सो देखून तुवें तयाराय करची आनी देन द मास स्टार्ट्स. फर्स्ट न्ही हांगा पाद्राप आल्तरीचो उमो घेता और he will take he will give that respect. कालें मागीर सुरू करता बापाचे पुताचे एंड द मास स्टार्ट्स. ताचे उपरांत पाद्राप गुड मॉर्निंग म्हणना. म्हणटात गी गुड मॉर्निंग म्हणूंक आला केदाळ म्हणचे पयलें म्हणटा. बिकॉज वन्स दी मास स्टार्ट्स मीस सुरू जाल्या उपरांत तुज्या गुड मॉर्निंगाक कांय मोल ना. कित्याक the next greeting after you sign yourself, next greeting खंयचे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो. दिस इज ग्रीटिंग ऑफ द ट्रिनिटी. त्रिएक देव तुका नामान करता. गॉड इज हॅपी विथ यू बिकॉज यू हॅव कम. तूं मिसाक आयलाय म्हणून देवाक संतोष जाता. यू सी तुमी देवाक संतोष जावचें पळयलां. How many of you seen? God is happy. आनी तुमी मिसाक येतना देवाक इतली खुशी जाता.
He's so happy, he greets you. तितले मात न्ही, देवाक मात न्ही, तुमच्या राखण बडव्यांक यू हॅव गार्डियन एंजल्स आसा दिना? गार्डियन एंजल्स ना तुमकां तुमचे सांगात आसतात खंय आनी तुमी मागतात मग होय. पूण मिसाक येतना तांकां बारीक कशी खंय तुमी मिसाक येता ते उडोवन येता तुमचे लागीं आसल्यार आनी तुमचे सांगाताच रावतात. केदळां म्हणसर तुमचे सांगात रावतात मिसार. तुम्ही बेटवणेच्या वेळा म्हणसर मात्र टिल ऑफ ए ट्री. बेटवणेच्या वेळा उपरांत ते गार्डियन एंजल्स खंय येतात? प्रोसेशनार येवन आल्तरीच्या तिलान रावतात. सो देखून आतां मिसार तुमी हजर आसतना गाले मागतात ते पळयतात. कोण पळयतात? गार्डियन एंजल्स सी यू. तुम्ही कितें मागलां कांय मागोवं ना जाल्यार देन यू गो एम्प्टी. पूण तुम्ही गाले मागतात बेटयतात ते पुरा खाण घेतात. दे विल टेक गार्डियन एंजल्स देखून दे आर देर टू असिस्ट यू. देखून आतां पयलें सायन युअर सेल्फ ग्रीटिंग कान घेया. मागीर दॅट फर्स्ट पार्ट प्रवेश्रीत व्हेरी इम्पॉर्टंट पेनिटेन्शियल रायट प्राचिताची रीत. वयगी आमी म्हणटा हांव पत्की म्हणटा चडा वचपात रावपान म्हणचे न्ही. मागीर आमी उरले मात म्हणचे हांव पत्की. ताचे उपरांत लॉर्ड हॅव मर्सी. तुमी काकुळकर क्रिस्ता काल्याक 3 पडी. वाय 3 times? येस, बापाक पुताक पवित्र. आतां पाद्राप तें पुरो जाल्या उपरांत म्हणटा काले म्हणटा सोर पदवीदार देव आमची काकुळ. पाद्राप अशें हात विस्तारिना अशें विस्तारता. काल्याक वाय डज ही रेज हिज हँड दिस वे? कित्याक? आनी अशें म्हणटा सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो म्हणटा. तुमी गाला म्हणटात आमेन म्हणटात वय. पूण कितलीं जाणां ह्या वेळार तकलीफाक आयता. यू रिसीव द ब्लेसिंग. आमेन म्हळ्यार घालें. आमेन म्हळ्यार घालें न्ही. आमेन म्हळ्यार तुवें कशें मागलां तशें जावं. I receive. I believe. देखून तुम्ही मिसार हजर असल्यार पावना. एवरी एक रेस्पॉन्स इम्पॉर्टंट. यू आर एक्चुअली डिक्लेअरिंग द ट्रूथ. दे आर डिक्लरेशन्स. देखून डिक्लरेशन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड दे विल कन्फर्म यू इन फेथ. आनी तुवें घालें कशें मागलां कशें काण गेलां तशें जाता एज यू बिलीव. सो देखून हांगासर आतां पाद्राप कित्याक अशें हात विस्तारयता? नॉट दिस वे अशें. कित्याक? सगळ्यांची पातकां कोणाची? सगळ्यांची म्हळ्यार तुमची मात न्ही ताची पातकां. प्रिस्ट हिमसेल्फ इज अ सिनर. हिब्रेवांच्या पत्रांत आसा न्ही. हिब्रेवांचें पत्र तुमी वाचलां? Hebrews chapter 5 you read priesthood. ह्या कोण तो ताच्या आनी परजेच्या पातकां खातीर बलिदान बडयता. इवन फॉर हिमसेल्फ. देखून तो अशें आनी म्हणटा आमकां आमची पातकां बगोस आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावय म्हणटना तुमी आमे म्हणून इल्ली तकलीफा गावची. यू विल रिसीव इट. आनी मिसार पातकां बगसोतात. यू नो दॅट? मिसार पातकां बगसोतात. आनी चर्च इज व्हेरी क्लियर. इगर्ज मतां म्हणटा आमची महापातकां आसल्यार मात्र आमी कुमसार जायचे नाजाल्यार ल्हान पातकां कुमसार जायचे म्हणून ना. इट इज रेकमेंडेड जावी येत ल्हान पातकां आसल्यार कुमगार कान घेवेत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी ल्हान पातकां आसोन कुमगार पूण तीं पातकां मिसार बगसोतात. कित्याक? तूं मागताय. तूं देवाची काकूळ तूं मागतना बाप पूत पवित्र आत्म्याची आनी तें मागणें तूं घेताना तुजी पातकां देवान बक्षिलीं आनी कुमगार काण घेतना संपूर्ण तरान तो बक्षिता. यू सी हाव गुड द लॉर्ड इज. कितलो बरो आमकां बक्षुंचो. ताणें बक्षिनातलीं जाल्यार आमी आज हांगा आसूंक साध्यच ना. देखून मिसार पातकां बक्षतात. सो यू प्रे. महापातक आसा जाल्यार मॉर्टल sin then you confess and come. नाजाल्यार
थोडी कुमगारी कान घेनान काय ल्हान ल्हान पदकां केल्या उपरांत कशें कान घेवचें. then what you are doing? तूं चिंताय तूं पातकी म्हणून वय गे आमी पातकी मनशाक केसड काले म्हणाजे तुमकां फर्स्ट डे शिकयलां हांवें काले म्हणाजे we are not sinners, we are not just sinners, we are redeemed sinners. So आमी देवाची भुरगीं पाता केलां जावंक पुरो पाता केल्यार आमकां देव बक्षिता मिसार बक्षिता वा कुमसरान बक्षिता. So why are you carrying on? ते पाता कान घेवन जियेचें म्हणना सैताना कितें दिनाका. डोंट बी अंडर न्ही थोडी जाणां इतलें 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 हांव पातकीत म्हणून आसात न्ही फोंडाक वता म्हणसर नो 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 ही इज फॉरगिविंग अस जेजू तो देव बक्षिता आसो. सो फर्स्ट पार्ट पयलो भाग फर्स्ट मागणें आसा प्रार्थुया म्हणटा पात्रांव आनी प्रार्थुया म्हणून इल्लो वेळ उगोस रावता गाल्याक. नाव फर्स्ट लेट अस प्रे प्रार्थुया म्हणटना तुमचें तेसांव तुमी भेटयचे. तुमकां सगळ्यांक मिसाक एक एक तेसांव आसा गी. How many of you have? मिसाक येतना कितलीं जाणां तुमचें तेसांव इंटेंशन तुमी भेटयतात आसा गी. आनी तें भेटोवचो वेळ केदोळा दिसवान आतां फर्स्ट लेट अस प्रे. देखून आतां हाका इंग्लिशान म्हणटात कलेक्ट प्रेयर. कलेक्ट म्हळ्यार गालें तुमी गालें भेटयलां तें कलेक्ट करून भेटोवचें. सो देखून सगळ्यांक मिसाक एक तेसांव आसा जे वाय आर यू हू हें कोणा खातीर तूं मीस भेटयताय. आयचो सॅक्रिफीस कोणाक गरज न्ही कोणाकी गरज आहा. कोणगी मिसाक येना कोणगी धू या पूत आयकना कोणगी एकलो काजार जावन कोणा कडेन दुसऱ्या कडेन काजार जाता. प्रे एक दीस एक आवय आनी बापय नो वन डे दे केम फॉर रिट्रीट आयली बँगलोर टू मँगलोर ओवरनायट जर्नी 2-3 रितिऱ्यो. आनी ती म्हणाली म्हाका एक पडी फादर आमकां 4 जाणां भुरगीं 4 जाणां चेडवां नो बॉयज. पूण ती म्हणाली फादर आमकां चेडवां जाल्यार कितें तें चेड्या बरीत न्ही चेड्या बरी आजकाल चेड्या बरीत म्हळ्यार ती तितलें जाग कॅर कान घेतात आवय बापायची कान घेतात की ना थोडी. आनी ही म्हणाली आमकां भंगार न्ही आमची भुरगीं बारी बरीं. आनी एकलें मलगडें फादर शी इज इन नेदरलँड्स हॉलँड. सो शी स्टडींग युनिवर्सिटीचें शिकोन आसा. तें म्हणटा मागणें करता बावडटा आसा म्हणून पूण फादर आमकां गोत्तू ना आनी तूं माग तांचे खातीर आमी मागता. आनी 3 रितिऱ्यो घेवन 3 रिट्रीट्स येवन ही मागतालीं. हांवें सांगलें तुमी मागा. आनी ही दोगांय आवय बापय आमची आवय शी वॉज नॉट ए क्रिश्चन शी वॉज अ हिंदू लेडी. हिंदुवान शी आसली टील 50 years. सो नाव आतां एक 5-6 वर्सांनी फॉर द लास्ट म्हाका केदाळे मेळ्ळी ती एक 6 वर्सां 7 वर्सांनी शी एक्सेप्टेड जीजस आनी शी वॉज बॅप्टायज्ड. ओके आतां तिका जेजूची वळख जाल्या आनी ती म्हणटा फादर हाऊ लेट कितलो वेळ केलो हांवें जेजूक वळखोंक 50 years 50 वर्सां म्हाका वळख नासली जेजूची. आतां 6-7 वर्सांनी म्हाका वळख मेळ्ळ्या आनी हांवें जेजूक सोडूचो आनी जेजू थंय हांवें जियेचें आनी की म्हाका मस्त जेजू विशयान जाणा जायचें वळख जायचें आनी म्हाका मात न्ही म्हज्या भुरग्यांक जेजूची वळख जायचें. व्हेरी गूड. एज ए पेरंट एक आवय जेजूक न्ही तांणी जे भुरग्यांनी जेजूक वळखचें म्हण मागता. तुमी मागतात की ना भुरग्यांनी जेजूक वळखचें म्हण मागतात गी वा भुरग्यांक बरें काम मेळचें शिकप मेळचें फुडार मेळचें तेंत मागचें गी. मेनी ऑफ अस वी डोंट प्रे दीस. हें पयलें म्हाका भुरग्यांनी जेजूक वळखचें. दे शूड सी जीजस. जीजस इज द सेम येस्टरडे टुडे फॉर एवर. तांणी तांचें मुखार वळपळेचें तांणी ताची वळख धरीची जेजूची. सो दीस इज आवर प्रेयर. आनी तुमी वडिलांनी मागल्यार तुमच्या भुरग्यां खातीर जेजू वेगळी आयकता बिकॉज दॅट्स युअर वर्क. आनी हांवें हिका म्हळें तूं माग तूं एक आवय तुजें मागणें खंडीत देव आयकता. हांवें मागचीच गरज ना तुवें मागल्यार पुरो. तिणें मागलें आनी द नेक्स्ट रिट्रीट हे हॉलँड नेदरलँड्स आसलें आयलें रजेर आयिल्लें 11 रितिरे काडलें
बापय तिल्यान आवयल्यान आनी हे मध्यम बसता 5 days 5 दीस रेती इंग्लिश रेती इट वॉज डिसेंबर क्रिसमस रजा 5 days 5 दीस बसलो आनी ये थंय बसून 5 दीस रेती रायकता देवाचे उतर आनी आवय म्हणटा लो फादर म्हज्या धुवेक इल्लें तुवें मेळाचें यू मस्ट मीट हांवें सांगलें ते मेळोंक आयल्यार हांव मेळटा आय विल नॉट कॉल एनी आनी हे आयलें ऑन सॅटर्डे ती रावली 1-2 दीस सो सॅटर्डे शी वॉज सिटींग ऑफिसान बसून आसा आनी ते म्हणलें फादर म्हज्या जिवितांत ही फस्ट रेती फस्ट हांवें येदोळ करूं ना म्हजी पाप्पा मम्मीची तुका वळखा इल्ली म्हणी वळखा ती रेती आयल्यान भंगार मनशां व्हेरी गूड पेरंट्स आय आनी म्हज्या मम्मीक जेजूची वळख नासली आतां ती क्रिस्तांव जाल्या जेजू थंय आसा यू सी हाव नो दिसो बावड आनी तिचे हे मागणे हुशारीच्या मागण्याक लागून हांव पावलें हांगासर हांव नेदरलँड्स आसली म्हाका हांव शिकताली पूण हांव सदां मिसाक आनी खंय वचनासली थोडे पटी हांवें मिस करलां मागोवंक येना पूण तशें म्हण सांगून हांवें जेजूक सोडूं ना फादर खंडीत ना आमी म्हणटा न्ही आमी मागणें करना जाल्यार न्ही कालें जाल्यार जेजूक सोडूं ना म्हणटा मगळ बाबा आनी बेनी तूं मागणें करिनाय जाल्यार इफ यू डोंट प्रे यू हॅव नो रिलेशनशीप बाबा तसो जावंक पुरो बट युअर रिलेशनशीप इज द की तूं मागणें करिनाय जाल्यार रिलेशनशीप कशें उरता चिंतया तूं एक फ्रेंड आसा ताका फोन करना जाल्यार तें रिलेशनशीप उरता गी सेम आतां हे म्हणटा हांवें मागणी करूं जावं प्रमाण म्हाका जेजूचेर भावार्थ आसा हांवें जेजूक सोडून बरें बरें मस्त बरें बरें उलयलें एवरीथींग वॉज गूड एट दी एंड अबावट 1 hour 1 वरा उपरांत म्हणालें फादर आतां हांव हिंदू चेड्या कडेन संबंद आसा इफ आय मॅरी हांवें आतां हाचे कडेन काजार जाल्यार ह्या चेड्या कडेन चूक कितें फादर वॉट इज रॉंग तितल्यार म्हजें कनेक्शन सुरू जालें आय आस्क दी होली स्पिरीट वॉट इज रॉंग होली स्पिरीट म्हणालो आस्क कर ए क्वेश्चन एक सवाल कर खंयचें सवाल तितल्यार म्हाज्या मतीन घालें देवान हांवें ताका म्हणलें आळे बाये म्हाका कळ्ळें हे सवाल फर्स्ट वर्ल्डाचे नेदरलँड्स हॉलँडाचे हे सवाल सो देखून ताचें सवाल सूख ना पूण सूख आसा खंय पूण हांवें ताची जडती करूंक जायना आय कॅनॉट जज हर आय कॅनॉट कंडेम हर सो तितल्यार हांवें ताका म्हळें बाय तुवें सवाल केल्ल्याक हांव तुका एक सवाल करतां आनी माय क्वेश्चन इज दीस तो चेडो कोण आनी ताची म्हाका वळख ना तुका वळख आसा तो बरो चेडो जावंक बरो क्रिस्तांवांच्याकी बरो जावंक बरो नात की क्रिस्तांवांच्याकी बरी नात न्ही सो हू एम आय टू जज म्हाका कोणें अधिकार दिवना ताची जडती करूंक तुजी जडती करूंक आय डोंट हॅव दी ऑथॉरिटी पूण ताचे कडेन काजार जाल्यार कितें सूख म्हळें पूण एक सवाल हांवें ताका केलें बाय ताचे कडेन काजार जावन कुटुंब बांदूंक हो एक संबंद आसा करचे खातीर जेजूक सोमयाक तूं सोडताय गे डू यू वॉन्ट टू लीव जीजस ते म्हणालें म्हाका इल्लो वेळ जायचे आस्क युअर चिल्ड्रन टुडे when they are in this relationships ask them do you want to leave Jesus your choice so they म्हणाले म्हाका इल्लो वेळ जायचे फादर ओके वेळ इल्लो न्ही तूं कितलो वेळ जायचे काडगे I don't need an answer म्हाका तुजी जाप गरजच ना but you need to give an answer to Jesus and for this I pray हांव मागतां ते म्हणाले फादर हांव उबें रावतां म्हाका एक मागणें कर म्हणालें प्लीज प्रे I said stand let's pray so started हांवें मागलें जेसू बापा हांगासर एकलें भुरगें आसा तुवें ताका रस लाय जेजूक दान ताका सोडयलाय आनी पवित्र आत्म्या तें तूं ताचें तें जियेताय जेजू आज तें एक परिस्थितींत आसा हांगासर तें कश्ट जाता ताका एक निश्चय करूं की कश्ट जाता आसा जेजू पूण
ते निश्चय करूंक मुखार वता. कसलो निश्चय करता तें तुका सोडिल्लें. जेजू तूं ताचे सांगात राव. यू बी अ विटनेस. ह्या निश्चयवाक तुवेंच न्ही तूं साक्ष आनी तूं ताका करपा दी जेजू. तशें तें कितें ह्या संवसाराचे समानांतल्यान घालें आसा तुज्या राजाचें तें तुज्या नांवान हांव बंदी करता आनी हांव मागता whatever decisions she takes be according to your will and plan. I pray this. म्हणून सांगून मागणें करून धाडलें तें गेलें. डिसेंबर जालो. जानेवारी फेब्रुवारी मार्चान ही दोगांय आवय बापाय आनी एकल्या चेडवाक आपोवन हाडलें. हांवें सांगलें हें घाल आनी 4 जाणांक आपोवन हाडटात कित्याक एक एकल्यांक न्ही. सो आय से ओके. बट ती म्हणली नो शी इज स्टडींग फॉर MBBS. धाकटें थिंग फादर मुल्लर्सान शिकतालें गे. ओके ताका इल्ली रजा आहली म्हण. पूण ती म्हणली फादर ते फर्स्ट वन आयिल्लें म्हळें 3 म्हयन्या पयलें डिसेंबरान तुका मेळोन तें मागणें करून गेल्लें. शी वेंट बॅक. वचून त्या चेड्याक ताणें म्हळें तूं जेजूक स्विकार करताय जाल्यार आय विल कंटिन्यू अदरवायज आय विल गिव अप. सोडलें. देखून मगाळ भवानी बहिणी वाय आर यू अफ्रेड ऑफ सिट्युएशन्स. डोंट लुक एट सिट्युएशन्स. रायज अबाव. परिस्थिती पळयनाकात. Satan wants you to look at situations. सैतान तुमकां थंयच व्हरता. तुमी सैतानाची न्हय. You don't belong to him. देखून तुमी कंत करनाकात, बेजार करनाकात. जेजू कितले बटी म्हणटा तुमी कळवळची न्ही, कंत करची न्ही, म्हजेर विश्वास दवरा. तुमचो विश्वास कोणाचेर आहा? Then for come to the sacrament. मिसा घेया, कुमसाराक वचा, सक्रमेंत कान घेया. प्रे, रीड द वर्ड. देवाचें उतर वाचा, मागणें करा. डोंट गिव अप. देवाचो हात तुमी सोडनाकात. देव सोडिना पूण तुमी सोडल्यार जायना. देखून तुमच्या भुरग्यांक तुमी बचाव करीत. यू कॅन सेव युअर चिल्ड्रन. तुमची भुरगीं आज ती आमचीच भुरगीं, ती देवाची भुरगीं. थिंक दिस वे. ती देवाची भुरगीं तांणी सर्गाक वचाचें. एंड दिस इज गॉड्स वर्क. हें देवाचें काम. देखून कम फॉर युकरिस्ट. येवन मागा. सोडनाकात. तुमी सोडना जाल्यार देव सोडना. देवाचो हात आमी घट्ट दर्ज्यानी मुखार वचचे. हांवें सांगलें न्ही फाटल्या दिसांनी म्हजो बाप्पा MICU गेलो. काल डिस्चार्ज जालो. काल राती हांव उलयलो ताचे कडेन फोनार. विचारता. हांवें विचारलें कसो आय बाप्पा. हांव बरो आहा. तूं कसो आय? हांव बरो आहा. रेतीर कशी आहा? रेतीर बरी आहा. इज ओनली वन थिंग ही आस्क्ड. एक दोनूच संगती विचारचें. तूं कसो आय? रेतीर कशी आहा? रेतीर बरी जाता. कित्याक तूं मागताय न्ही. ICU आनी आमचे खातीर मागताय आनी तुजे खातीर कितल्या जाणांनी मागलां. आनी यू विल नॉट रिमेन इन ICU. यू विल नॉट रिमेन इन दी वॉर्ड. यू विल कम आउट. वी बिलीव. यू सी. देखून आज सकाळी उलयलो. व्हेरी गुड. बरो आसा. So you see, that's God. देखून तुमी मागा. देखून तुमी आतां मिसाक येतना बरें करून ते कान घेवची आनी एक इंटेंशन एक तेसांव आसा करा. फर्स्ट पार्ट जालो. वील गो फास्ट. सेकंड पार्ट खंयचो? वर्ड ऑफ गॉड. देवाचें उतर बरें करून आयकचें. कोण वाचतात बरें करून वाचचें न्ही. परगड करचें. प्रोक्लेम वेल. इल्लें प्रॅक्टीस कर. बरें करून प्रोक्लेम करा. मायका कडेन सुमार रावन सगळ्यांनी आयकचें. तुवें तुजे खातीर वाचनाय सगळ्यां खातीर. सो गॉड वील नो आमी आयकतना आमकां खंयचें म्हणी उतर त्या दिसा प्रेरण दिता. नो गॉड वील इन्स्पायर. सो देखून देवाचें उतर. फर्स्ट रिडींग, सेकंड रिडींग, श्लोक आनी घालें. हालेलुया. दे आनी गॉस्पल आनी शर्मा बरें करून आयका. आनी देवाच्या उतरा मगान कितें जाता? तुजो भावट जिवो जाता. जाता की ना? खंडीत जाता. बरें करून आयकल्यार तांणी म्हळें काले म्हणालीं आमची काळजां आमचे भितर पेडटालीं. एंड यू ऑल्सो वील बी ऑन फायर. खंडीत बरें जाता. ताचे उपरांत भावर्थची न्ही सतमंतां वेरी क्रीड. भावर्थची उसारणी आयताराच्या मिसाक आनी बरो आसा. सतमंतां मागीर भावर्थची प्रार्थना. प्रेयर ऑफ द फेथफुल बरें करून करा. टील देर 2 parts प्रिपरेशन मात्र. आतां तयार जाल्या नेक्स्ट नाव स्टार्ट्स 3rd part.
हांगासर आल्तारीर थर्ड पार्ट सॅक्रिफायस जेजूचो सॅक्रिफायस. आतां आंच बडवे हांवें म्हळें राखण बडवे हे दोळ म्हणसर तुमचे चडशी आसात. आतां ऑफेट्री प्रोसेशन जातना ते तुमचे हांगा येवन आल्तारीर तुमी गालें मागलां तें पुरो दवर तिल्यान रावतात आल्तारीच्या तिल्यान. आनी आतां सॅक्रिफायस सुरू जाता. थंयसर उंडो आनी वाय वयर बारता पाद्राप आनी म्हणटा ही म्हजी कूड आनी हे म्हजें रगत. तुमी ती होस्ट 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 वयर बारतना काले मागतात. What are you praying? Can anyone tell me? काले मागतात. म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा तें तुमी करियेत. पूण हांगासर होस्ट ते होस्ट या ते कूड वयर बारल्या म्हळ्यार जेजू कितें करता? जीसस इज सफरिंग. ही इज ऑन द क्रॉस. देखून हर एक मिसार जेजूचो सॅक्रिफायस इज रिनिविंग द पॅशन. देखून हांगासर वो जेजू कश्ट जातना त्या कश्टान तुमचे कश्ट मेळोवेत. यू कॅन ऑर एक बरें मागणें आसा. ऑफर युअर हार्ट्स. तुमची काळजां बेडया. तुमची मात न्ही. तुमी मोग करतल्यांची तुमचो मोग कोण करिनात पळय तांची बेडया. सगळ्यांची थोकडांची काळजां. ऑफर एवरी हार्ट. सो उंड्यान आतां काल सोयर उबारतना वॉट विल यू ऑफर? काळजां बेटोवन जालें. आतां कालें बेटोवचें. ऑफर युअर सोल्स. सोल्स तुमचे सगळ्यांचे. घरान कोणी मिसाक येना जाल्यार नांव जेजू ताच्या रक्तान ताचे आत्मो धुयत जाल्यार ही विल कम. So you can pray. You can save people. देखून तुमची काळजां आनी तुमचे आत्मे सगळ्यांचे उंड्यान आनी कालसेन. आनी ताचे उपरांत तुमी नमस्कार करतना म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा म्हणयेत. व्हडल्यान म्हणाचें म्हणना बट से इन युअर हार्ट. तुमी कालें करचें जेजूक सोमी म्हणून वळखोवचें. त्या निमाणे कडेन सोरान केलें. सोर बचाव जालो तर तूं आनी हांव बचाव जाता ना. जेजू करता. ही विल डू. सो देखून तुमी उंड्यान आनी कालसेन बरें कर. काळजां आनी आत्मे भेटोवन मागा. ताचे उपरांत थर्ड पार्ट आय विल गो फास्ट. होली होली आनी बावट सो गूड न्हय जेजू मेलो ऑल दॅट. मागीर मागणी आनी आसा जिव्यां खातीर मेल्ल्यां खातीर पापसाय बेसपण सगळ्यां खातीर. आनी लास्ट थंयसर तो पार्ट एंड जाता खंय त्या जेजू वरवीं डॉक्सोलॉजी म्हणटा हें हायेस्ट प्रेज हायेस्ट. आनी थंयसर थर्ड पार्ट इज ओवर. आतां फोर्थ पार्ट खंयचो? फोर्थ पार्ट कम्युनियन रायट. हाका हांवें म्हणचे नॉट जस्ट कम्युनियन बट डेलिव्हरन्स सुडकेचो पार्ट. आज काल आमी डेलिव्हरन्स खातीर मागलां. हर एका मिसार डेलिव्हरन्स आसा. तुमी जेजूक सकट दिल्यार काल्यांक पुरो आसा तें जेजून काडिजे. तुमचे दावन कुटुंबा दावन ताचे दावन सुडका जायचे. यू नीड टू सरेंडर. तुमी जेजूक दिया. मागीर आमचे बाबा म्हणा बरें कर. आमचे बाबा म्हणा आमच्या बाबाच्या अकरे काले म्हणटा सर वायटांतली आमकां सी जीसस हॅज टॉट सर वायटांतली आमकां निवार म्हणून. आनी आतां तुमी मागल्या उपरांत पाद्राप आतां हात अशें विस्तरायता ओर अशें आसूं दी कशेंय जावं आनी अशें म्हणटा सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां. तुमी पाद्राप मागणें करतना तुमी कालें करतात. पाद्रापा पळोवचें न्ही इल्लेशी तकली बघा. ते मागणें तुमचें गरजेचें. रिसीव इट एंड बिलीव. एक दीस एकाडें मीस बडयतना यूथ रितरे एकलें चेडूं मुखार बसून आहलें एंड दे वर टॉट. तांकां शिकयलें कशें मागचें गी म्हूण मिसार एवरी पार्ट. आनी आतां कुंगर असो वेळ येतना आमचे बापा मागणें हांवें म्हळें सुडके एवरी मास इज एन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर डेलिव्हरन्स. हर एक मीस सुडकेक अवकाश. आनी आतां हें चेडूं आमचे बापा सुरू जातना तें पडलें. तक्षण पडोवन सीदा न्ही मुखार आशिल्लें पाटी सोरपा बरी गेलें. लायक ए स्नेक.
आनी पाद्रा मीस भेटोवन सो ही न्यू ताका कळ्ळें ताणें ताची पदवी वापरली ताका दिल्ली पदवी आनी म्हळें इन द नेम ऑफ जीसस आय कमांड यू लीव हर एंड गो. तें उठलें आनी आयलें. एका मिसार त्या चेडवाक सुटका मेळ्ळी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. You see, भावा आनी भयणी, you know, how you believe. तूं कशें एका भागान वांटो घेताय, खाण घेताय. Very important. मिसार बरी जाल्ली आसा. देखून आतां 4th part will be over. खंय आखिर जाता कुमगार काण घेवन मागण्या आसा. Let us pray. न्ही प्रार्थुया. थंयसर जालें. ओके. आनी आतां लास्ट पार्ट 5th part खंयचो कन्क्लुडिंग पयलें एंट्रन्स न्ही आतां संपणेचें तातूंत घालें आसा. आतां कुमगार जावन भायर गेल्यार जाता मस्त जाणां कुमगार काण घेवन भायर येतात खंय. तुमी एक काणी आयकल्या एक सांत फिलीप नेरी आसलो खंय. फिलीप नेरी तो मीस बडयतना बारी मोगाळ सांत. ही वॉज अ सेंट ऑफ चॅरिटी लव. तो मीस बडयतना एकलो खंय सदांय कुमगार काण घेवन भायर वचचें. कुमगार काण घेवन गेलोच. देखून वन डे ताणें आल्तर भुरग्यांक सांगलें गे ऑल्टर सर्वस आसो भायर येतना ताणें सांगलें गाळे हो मनीस भायर येता कुमगार काण घेवन आज तुमी भायर गेल्ले कुडले दोनी वाती काण घेवन वसा. एकलो उजव्या आनी एकलो दाव्या. सो इंस्ट्रक्टेड दी ऑल्डर बॉयज. सो आतां मिसार हो मनीस आयला कुमगार काण गेल्लोच भायर येतना दोग जाण आल्तर भुरगे एकलो तील आनी इल्यान गेले गे चेडूं. देखून ताका काल जालें ताका इन्सल्ट जालें. ताका ही वॉज इन्सल्टेड. तो पाडी आयलो. आल्तर भुरगे वाती काण घेवन पाडी आयले. मीस जाल्लें ते मीस जाता हांगासर रावलो त्या दीस. जाल्लेंच पाद्रापा कडेन विचारलें तुवें आल्तर भुरग्यांक कित्याक आज वाती काण घेवन धाडलें. यू इन्सल्टेड मी. तुवें इन्सल्ट केलें. तितल्यार ओ म्हणलो खंय मोगान हाळे हांवें तुका आज इन्सल्ट केलें म्हूण बगता पूण तूं सदांय जेजूक काण घेवन हाऊ मेनी टायम्स जेजू आयला तुज्या काळजांत तुजें काळीज ताचें ताबेरनाकल जाला. बट यू आर नॉट अवेअर. देखून कुमगारा उपरांत इल्लोच वेळ मौनपणी मागीजे इल्लें आराधन करीजे जेजूक. वय गे जेजू कालें म्हणी सांगा. विल बी हॅपी. तुमचो ताळो आयकोंक जाय ताका. ही नीड्स लिटल वर्शीप. बरी करता आमकां कितली कृपा. देखून कुमगार काण घेवन वचनाकात. आनी कुमगार काण घेवन गेल्यार तुमी कालें पुरो मागलां म्हळें तें तुमकां मेळना. तें पुरो मेळचें. दॅट वील बी ब्लेस्ड. केदोळा लास्ट पार्ट 5th one थंयसर आमकां बेसांव आसा सर्वेस पोर म्हणून. सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर कितें पुरो मागलां तेदोळा आशिर्वादीत जाता. सो डोंट गो विदाउट रिसिवींग द ब्लेसिंग. आनी उपरांत तुमकां धाडटात वचून या म्हणून मिसांवांक धाडटात. ताचे उपरांत लास्ट हिम ताका रावाजें म्हणून ना. तुमकां तितलें अर्जंट जाल्यार नाजाल्यार रावा. नाजाल्यार एक 5-10 मिनटां बोसा. इल्लो सडीत वेळ आयतराचे आमकां इल्लो सडीत वेळ मेळटा की ना. तुमकां मेळटा की हय. आतां मिसा विशय हांवें मस्तू संगती सांगयत. आय गेव यू 5 parts. कितें सक्कड जाता कशें आमी रिसीव न्ही भाग घेता खाण घेता मागीर ब्लेसींग जाता. आनी अशें मीस पडयल्यार हांव खंडीत पाती येता युअर लायफ वील चेंज. आमचें जिवीत कुटुंबां आनी मस्तू संगती जमा जाता. गॉड वील डू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक घडी आमी उबी रावया. बसून आसात न्ही. बरें ह्या विशयान दिल्लें सांगूंक का म्हाका सांगिचें की नाका सांगिचें गे मग पुरो जालें की तुमकां. आनी इल्ले वेळ उबी रावन एक ल्हानशें गीत आमी म्हणया मोरयेचें म्हणया. ती खंय म्हणी गेल्या ओडणी आमीच म्हणया. तुमकां कळीत अशें गीत. खंयचें गीत कोत्ता मोरयेचें. विल आस्क मदर मेरी मोरये क्रिस्तमाय. ओके क्लोज युअर आयज फॉर अ मोमेंट. एक घडी आमी दोळ धांपया. आज कुरपेचो दीस जावन आसा आमकां लास्ट डे. Lord wants to fill us. आज तुमी आमकां मस्त कुरपेन बरोवंक आशिल्ला. पवित्र आनी देवान आमकां मस्त देणी दिल्या. Jesus is the best gift we have.
आनी जेजूचें मांस आनी रगत निजाके हर एका दिसा आमकां मेळटा आनी त्या मिसार मेळची ती करपा आमी शिकल्या हांव सुमयान आमकां शिकयलें आनी ताचे सुवें आनी एक जेजू कुर्सार कळटा आसतना कुर्सामळी आसली आमची माय ताचे सुवें आसलो तो शीस त्या शिसाच्या जाग्यार आमकां आज पळोवया. वी आर स्टँडींग एट द फूट ऑफ द क्रॉस एंड जीसस gave us another gift of Mary. आज सावन आमी मरियेच्या हातांत आसा जंय पवित्र सभेकच मरियेच्या हातांत दिली आनी त्या शिसान मरियेक घरा व्हेली त्या दिसा उपरांत आनी आमी आज मरियेचो मोग करता. मरियेक आमच्या जिवितांत आमी जागो दिला, आमच्या घरान दिला आनी मरी माय आमचे खातीर विनंती करता. देवा उपरांत तिका दुसरें स्थान आसा सर्गार. त्रास विशेष कृपा आमचे खातीर ती मागोन धाडूं. हांगासर आसल्या आमी सुमे इस्तंचेर कृपे वयर करपा सुमे आमकां लाभों. संगत आमी गावया. मोरये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सर्गी उलो मारता माय तूं आमची माय तूं आमकां साय तुजे सरशीं येता विघ्नान वारान सुखा दुखान माय तुजो आधार मागता. विघ्नान वारान सुखा दुखान माय तुजो आधार मागता. मोरये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सर्गीं उलो मारता माये आमी तुजी नमान मरिये Br.Elias तुझे संगत आश्रयम तो तूं सुदेम सुदीम फॉल तुझे कुछ चेंज जेसो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक बसया आमच्या जाग्यांनी पुरो जावन आमो बसया. इल्लोसो नियाळ माय विशय कित्याक मायंक सोडल्यार आमची रेतीर कंप्लीट जायना, खंडीत जायना. आनी हांवें एक सवाल तुमकां करचें. मस्त जाणां हें सवाल करतात मोरयेक कित्याक मानगी म्हणून. वाय वी ऑनर मेरी. हांव तुमकां आज पवित्र पुस्तकाच्या आदारार होंदोवन हांव सांगता. हांवें आनी तुवें मान करच्या पयलें मोरयेक कोणें मान केला? बापान पुतान पवित्र आत्म्यान मान दिला की ना? देन टेल मी, तुमी सांगा. पयलें गॉड द फादर ऑनर्स मेरी. मोरयेक बापान मान केलो केदोळा? When did God the Father honor Mary? मोरयेन बापाक मान केलो. जेजूक जल्म हाडचे पयलें स्पेसिफीक सांगा. आनी तूं वांजेलांत आमी वाचता बापान मोरयेक मान करचो. When? Annunciation. Yes. मोरयेक बरी खबर हाडिल्ल्या वेळार. Luke chapter 1, 28 and following. तुमकां मेळ्ळें जाल्यार काडा वाचा. Luke chapter 1, 28 and following. कोणाक मेळ्ळें? वाचा पळया. Luke. देवदूत भितर सरोन कितें करता? तिचे लागीं म्हणालो नामान देवाच्या कृपेन भरलेले. ग्रीटिंग्स फेवर्ड वन. सर्वेस्पोर तुजे सांगात आसा. ही उतरां कोणाची? हुज वर्ड्स आर दिस? कोणाची? कोणेय म्हणूं ना. गब्रियल दुताची म्हणून. व्हेरी गुड. ही देवाची. कित्याक? यू नो एंजल गॅब्रियल हो खंयचोय दूत बायबलांत आमी वाचता एंजल्स डू नॉट मूव अनलेस देर इज एन ऑर्डर. देवातावन ऑर्डर वा एक कमांड आज्ञा आसल्या करीत एंजल्स कॅनॉट मूव. तें बायबलांत आसा. एकडे बरयलां एंजल्स डोंट मूव.
पूण एंजल्स ओबे द कमांड. Psalm 103 कीर्तन 103 20 वोळ 20 कोणाक मेळ्ळें काडा पळया. Psalm 103:20. You know the works of angels. थंयसर बरयलां काले बरयलां पळया. साम कीर्तन स्तोत्र आमी म्हणटा. देवाच्या दुतानो ताच्यो आज्ञा पाळटल्यानो. यू सी मागीर बळिश्ट वीरानो ताच्या उतरांक लक्ष दितल्यानो. इंग्लिशान बरयलां यू हू आर ओबिडियंट टू हिज स्पोकन वर्ड. देवाचे दूत देवाची आज्ञा पाळतात, ताचे उतर पाळतात, उतरांक लक्ष दितात. ओके, सो आतां एंजल गॅब्रियल हॅज कम फ्रॉम गॉड. बापा तावन आयला. ताचो संदेश न्ही, ही इज द मेसेंजर, पूण मेसेज इज फ्रॉम फादर. आनी येवन मरियेक म्हणटा ग्रीटिंग्स फेवर्ड वन. नमान कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता. आमी म्हणटा हे केदळा म्हणटा तेर्सा नमान बरें म्हणटा. तुमी म्हणटात मू बरेंकार म्हणटात मू. थोड्यांक न्ही नमान बरें म्हणटा इतलें धांवडा येता ते आखेर जावचे पयलें भगवंत मरिये म्हणून जाला नमान बरें. न्ही एक कडेन हांव मागण्याक एका घरा गेलो, थंयसर हांवें पळयलें ही नमान नमान डड काय सोबदूत ना बरेंकर म्हणाचे नमान बरें. सेंट बर्नार्ड मरियाळ भक्त. वेनेवर ही सेड नमान बरें इतलें मोगान म्हणटालो गय. नमान बरें म्हणटना मोरी बर्नाडाक म्हणटाले गे नमान बर्नाडा. How many of you have heard मरियेन तुमकां ग्रीट करचें? शिदास. हांव कुवेट गेल्लो रे तिरेक 2016. There was one girl. 4 इगर्ज आसात कुवेट. आमचो भाव कुवेट आलो एलियास न्ही आलो. 4 इगर्जो अबासिया सालमिया कुवेट सिटी एंड हामदी म्हणून. हांव कुवेट सिटीन रावतालो कॅथिड्रल. थंयसर 1 म्हयनो आसलो, पूण म्हाका इगर्जांक व्हरताले येणे तेणे. 3rd चर्च आफ्टर अबासिया सालमिया आनी कुवेट सिटी. आतां रेतीर हांगा आसतना कुवेट सिटीन hundreds of people. एकलें चेडूं मुखार बसलां and that was year of mercy. काकुळदुचें वरस. ताका म्हजो टॉपीक, my topic for the last day, 3rd day was Mary Mother of Mercy. होय गी तुमी मेमोरारे म्हणटात होय गी. उडास कर ये मोगाळ दयाळ मरिये न्ही गे तुज्या आश्रयाक दवरलो. This prayer comes from Saint Bernard. मागीर आनी नमान राणये काकुळदुचे कड मागणांत आसा. हांवें घाला मागीर तिर तुजे. इफ यू से युअर प्रेयर्स वेल, मागणी बरेंकर म्हळ्यार यू विल नो, यू विल लर्न हाव टू प्रीच ऑल्सो. सो हांगासर हे चेडूं मुखार बसला. मोरी काकुळदुची आवय म्हणून आय एम गिवींग दी वर्ड. देवाचें उतर दिता. हे आयकना. हे सकयल पळयता, इशीन पळयता, तशीन पळयता, हांसता. ताका पातयेवंकी नाका. भोवशा शी वॉज डिस्टर्ब. ताका मोरयेचेर बावळ दिसना. भोवशा म्हाका कळ्ळें, पण आतां मुखार बसलां. म्हाका इल्लें डिस्टर्बन्स जालें. जाल्यार तुमी आतां म्हळ्यार रेतीर जातना तुमी भायर गेल्यार हांव कांय म्हणना. कांय म्हणना. आय विल नॉट स्कोल्ड यू फ्रॉम द पुलपीट बिकॉज दॅट्स नॉट आवर वर्क. आमचें काम आमी करचें. म्हजें काम 3 दीस म्हाका तुमी आपयला. आय विल गिव द वर्ड एंड आय विल गो. सो हांगासर हे अशें कांय करना. हांवें इतलेंच म्हळें माय म्हाका गुर्तना हें गाल्याक अशें करता. मे बी ताका कांय सूख समजोनी आसा जावं बरो. तूं एक काम कर माय, तूं ताचे खातीर माग, हांव देवाचें उतर दिता म्हळें. तितलेंच जस्ट इन माय मायंड. हांवें ल्हान मागणी केलें तितलेंच. एंड 3rd डे रेतीर जाली. रेतीर जावन सकाळां गेली. हे घरा गेले. वेनसडे तो बुधवार घरा वचून वेनसडे थंय मागीर आमी मेळना रेतीरेक. मागीर एक फ्रायडे 2 days later एक मागणें आसा गेल्लें स्पेशल प्रेयर. एंड आय सॉ ऑन फ्रायडे 2 days later हें चेडूं परतून आयलां रेतीरेक. आतां मुखार ना, फाटल्यान आसा उबें रावलां. हांवें ताका पळयलें. हो पोर मुखार आसले आज फाटल्यान म्हणी आयला रावला न्ही. आनी हे ते शुक्रारा मागणें जावन हांव सरारा खंय गी वेसो. म्हाका कोणें आपयलें सर घेवं सांगलें. येतना हें धांवून आयलें. आनी हें चेडूं येवन म्हणालें फादर 1 मिनीट राव. सांगलें कांय जालें. ते म्हणालें फादर पोर बुधवारा तुवें म्हाका पळयलां मुखार बसून हांव कांय आयकनातलें.
मोरये विशयन सांगतना हांव त्या दिसा घरा गेलें. घरा वचून म्हजें काम आनी कालें बरें रांदूंक आनी जेवंक आनी आतां बरें जेवण काम कर. म्हज्या रुमाक येतना बेडरुमाक मोरी म्हज्या खटल्यार बसून आसली. And she says, आतां बसून आसली मात्र न्ही पूण हांव रुमाक गेलें सुटली आनी म्हजे कुशीक आयली आनी म्हाका पोटलून धर म्हणाली हांव आसां. आनी ते म्हाका म्हणटा हांव आतां तुमकां सांगतना न्ही म्हजी लो विरोध आय गेट गूज बम्स. आनी ते म्हणटा फादर म्हाका सांग मोरी कित्याक आयली. And she's crying. देखून मग भवाय म्हणी तुमी सोडनाकात. कोणी आयकना देना तुमच्या भुरग्यांक भेटोवन दिया माय मगान. शी विल ती म्हणी मागीर जाल्यार बाप पूत पवित्र आत्म्यान नाका म्हणूंक जायना. They cannot say no. कित्याक मायन केदाळाय ना म्हणोना. You see? तिने म्हणे हाबले सुमयाची साकण तुझ्या शब्दा प्रमाणे आज देवाचे उतर पाळलेली आसा जाल्यार संपूर्ण तरान पाळलेली आसा जाल्यार एकली मात्र कोण? मेरी वॉज अ वुमन ऑफ द वर्ल्ड. देखून मगळ भगवान तिका एक स्पेशल परमिशन आसा स्वर्गार आज तुजे खातीर म्हजे खातीर मागल्यार. सो देखून हांव मोरये विशयन सांगतना न्हय म्हाका कोणें म्हाका राग येना बक्का. कोणी मोरये विशयन कांय दुसरें सांगलें कालें सांगलें ना राग येता तेन्ना मात राग येवन. सो देन आय गिव देम द वर्ड. हांव देवाचे उतर दिता आनी म्हणटा कशें बापान मान केला. जर बापान मान केलो आनी हांगासर हें चेडू म्हणटा ते म्हाका म्हणटालें गाल्याक फादर मोरी गाल्याक दिश्टी पडली. हांवें सांगलें मोरी येनातली जाल्यार तूं सुकोवन वेतय. यू वील बी ए लॉस्ट चायल्ड. देखून मोरी आयिल्ली आनी ते म्हणलें आज जावन हांव पाटी येता. कम बॅक. सो यू सी आतां बापान मान केलो. आतां म्हाका सांगा पवित्र आत्म्यान केदाळा मान केलो मोरयेक. हू विल से? पवित्र आत्म्यान मान केलो. जेजू विशयन दिल्लेशें लेट. जेजून हायेस्ट ऑनर. या विजिटेशन नेक्स्ट मोरयेक बरी खबर अनन्सिएशना उपरांत विजिटेशनाक लूक चॅप्टर 1:42 नेंगी 42 च्या पयलें 38 तावन 39 तावन वाच. 39 कोणाक मेळ्ळें वाचा. लूक 1:39 एंड फॉलोवींग. हें जावन थोड्याच दिसांनी मोरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवी गेली गे. तुम्ही इस्रायल गेल्यात की कोणी इस्रायल गेल्यार इफ यू सी द टेरेन न्ही ती वाट म्हणी पळयला इतली कश्टांची आनी मोरी दोंगराळ प्रदेश तो दोंगराळ बट मोरी धांवी गेली. गुरुवार ती न्ही गी गरबेस जाल्यार आपूण देवाची माय म्हणून वगोस रावना दी. ती गेल्या तिका कोणें सांगलें वचोंक जाकारीच्या घरा वचोंक कोणें सांगलें? कोणेंय सांगूना. पवित्र आत्म्यान न्ही द एंजल गब्रियल दुतान सांगलें तुजी संबंदीत एलिझाबेथ वांस डिमन लेखिल्ली म्हातारे प्रायर आतां 6 म्हयने. तितलेंच ल्हान डिटेल बरो. मेरी सो विजिलंट. आनी हे आयकोन ती आतां मोरी न्ही एलिझाबेथेक गरज आसा. ह्या म्हातारे प्राय भौशा कश्टदा आसतली. देखून आपूण देवाची माय जाल्यार ही ओडणी आपूण गरबेस जाल्यार ही ओडणी. हांव वेता 3 म्हयने वचोन सेवा केला दिने मोरयेन. आनी आतां पळय घडोवन थोड्या दिसान गेल्या मागीर वचोन थंय वचोन एलिझाबेथ कालें करता. ती वचोन ना मान करता. म्हाका सांगा तिणें कालें म्हळें एलिझाबेथीक ना मान म्हळ्यार कालें म्हळें गुड मॉर्निंग म्हणाली की मागीर कालें म्हळें काल जुदेव समाजान कालें म्हणटात. वॉट डू दे से इन ज्यूइश सोसायटी? शालोम. शालोम म्हळ्यार शांती. शांती तुजे सवय आसो. आमी शांती म्हणटा दिता हांव गी केदाळा मेसार न्ही गी कोणाची तोंडूय पळयला हांव शांती म्हणटा आमची शांती बरें करून तोंडाक पळोवन तुज्या काळजान शांती आसा जाल्यार खंडीत वेता. आनी हांगासर ही वचोन शालोम
पीस बी विथ यू म्हणटना पळया कितें जालां. मोरी गेल्ल्या मोरी जाकारीच्या घरा वेता आसतना तिचे बराबर तिचे फाटल्यान एकलो गेला. कोण गेला? कोण गेला? एकली वचोना दी. कोण गेला? पवित्र आत्मो. कित्याक पवित्र आत्मो गेला? कित्याक म्हळ्यार मोरी गर्भेस जाल्ली कोणा मुखान? तो मोरी येसोन हीज गो कोण? पवित्र आत्मो. Don't forget, Holy Spirit is the real husband of Mary. देखून तुम्ही हे मागणें शिकल्यात की म्हाका वतना हांवें आज मागलें सकाळीं. Come Holy Spirit, come through the powerful intercession of your beloved bride Mary. Come Holy Spirit. हे आसा मागणें आसा. हे म्हजें मागणें न्ही. Tradition has it. Come Holy Spirit. ये पवित्र आत्म्या तुझी पतीन जावनशा मोरयेच्या बोळादीक माजतीन ये. मोरये मुखांतर पवित्र आत्म्याक आपयल्यार तो येता. So today we are inviting. तुम्ही बोर हांगासर आयल्यात न्ही. Mary is praying for us. आणि आज तुमकां अशें करपेन बोरोन करपेन बरले शिवाय देखून you have to receive it. रावान वडोळ सांगलां receive. Wait a day to receive us. देखून मागा पवित्र आत्म्या मोरये मुखान मागा. Come Holy Spirit, come through the powerful intercession of your beloved bride Mary. देखून आता मोरी गेल्ल्या परा पवित्र आत्मो गेला. ग्रीटिंग करतना होली स्पिरिट कालें करता. होली स्पिरिट नामान करतना ताका कोणाक? त्या बाळशाक पवित्र आत्म्यान भरता. कोण बाळशें? You see, देखून तो बाळशें उडी मारली म्हळ्यार जालें he was filled with Holy Spirit. मोरयेचो एक शब्द पुरो. ग्रीटिंग. अरे हांगा होली स्पिरिट डज द एक्शन. होली स्पिरिट आतां ताका पवित्र आत्म्यान भरता. ताका मात्र न्ही. कोणाक भरता? नेक्स्ट 42 मुखार वास कालें बरयलां. एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बरोवन. एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बरोवन. बोथ मदर एंड चाइल्ड आवय आनी पूत दोगांय पवित्र आत्म्यान भरली. आनी हें काम कोणाचें? पवित्र आत्म्याचें. यू सी, पवित्र आत्मो मोरये सांगाता वचोन तांकां दोगांयकी भरला. आतां एलिझाबेथ व्हडल्या दोळ्यान म्हणाली. कालें म्हणाली स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव तुजे कुशीचें फळ. ही उतरां कोणाची? स्त्रियां भितर तूं सदैव. हूज वर्ड्स आर दीस? एलिझाबेथाची न्ही. प्रॉम्प्टेड बाय द होली स्पिरिट. सो आतां पवित्र आत्म्यान कालें गेलां. सी, तुम्ही देवाचें उतर कशें वाचतात तें गरजेचें. हाऊ यू रीड. मोरी वेता आसतना पवित्र आत्मो गेलो. पवित्र आत्म्यान तांकां दोगांयकी पवित्र आत्म्यान भरले. आतां पवित्र आत्मो मुखार आयलो. मोरयेच्या मुखार येवन मोरयेक नमान करता. कोणा मुखान? एलिझाबेथी मुखान. आनी म्हणटा स्त्रियां भितर. तर कोणें मान केलो मोरयेक? पवित्र आत्मा. You see the action of the Holy Spirit. देखून तुम्ही पळयचे एम्ब्रा देवाचें उतर वाचतना अशें वाचचें न्ही. हाव होली स्पिरिट एक्ट्स. आतां पवित्र आत्म्यान मान केलो. आतां म्हाका सांगा, बापान मान केलो, पवित्र आत्म्यान मान दिलो. नाव जीसस ऑनर्स मेरी. म्हाका केदळा जेजून मोरयेक मान केलो सांगा? व्हेरी गुड. केदळा? वेडिंग ॲट कॅना. काना शहरांतल्या लग्नात हायेस्ट ऑनर मोरयेक व्हडतो मान केलो थंयसर. जॉन चॅप्टर 2 न्ही गे. जॉन चॅप्टर 2 वेडिंग ॲट कॅना पयलें अजाप जेजून केल्लें. ही परफॉर्म फर्स्ट मिरेकल. आनी तें अजाप कित्याक केलें? ताची महिमा प्रगट करूंक. टू रिवील हिज ग्लोरी. ओके. थंयसर कितें जालां? वायन ना. कोणाक कळ्ळें वायन ना म्हणून? मोरयेक कशें कळ्ळें वायन ना म्हणून? पवित्र आत्म्यान न्ही. तुमकां जुदेवांची काजाराची रीत गोतुना. काजाराची तांची रीत अशी. टुडे तुम्ही मुस्लिमाच्या काजारांक गेल्यार कळटा. मुस्लिमाच्या काजारांत दादल्यांक आनी स्त्रियांक विंगड. वय की ना? हांव एकच काजारा गेलो मागीर आनी वचून एक बडी. पूण जुदेवांच्या समाजेंत दादल्यांक आनी स्त्रियांक सांगाता नासले. दादल्यांक भायर स्त्रियो भितर आसताल्यो. देखून मोरी स्त्री जावन ती कुजनांत आसली.
शी हॅज सीन. वायना तितल्यार जेजू म्हणटा बाय तुजो हुस्को म्हाका घाल्याक. कित्याक जेजून तुजो हुस्को म्हाका घाल्याक म्हळें? वुमन. आतां कोंकणीन बाय बरयलां पूण इंग्लिशांत वुमन. वुमन म्हळ्यार अर्थ घालें. जेजून 2 फावटी हो शब्द वापरला. एक काना शहरांत लग्नाच्या घरा फर्स्ट मिरेकल ताची परगडचिनी सुरू करतना वुमन स्त्रिये म्हणा पयलें. आनी एक फावटी जेजून ताका स्त्रिये म्हळें केदळा कुर्सारम करतना ताचें सोडवणेचें काम आखेर करतना फर्स्ट एंड लास्ट 2 फावटी वुमन म्हणलो शब्द वापरला. आय विल टेल यू कित्याक म्हणून. आनी जेजून वुमन वा स्त्रिये म्हणून हायेस्ट ऑनर. थोड्यांनी म्हणचे वुमन म्हणून जेजून तिका कीळ केला. तुमी बघेवन हांवकार मरी लदीन व्हडले टायटल दितात. जेजून तिका बाये वा वुमन म्हणा. नो तुमी समजनात. वुमन म्हळ्यार दॅट्स अ हायेस्ट ऑनर. पूण बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक म्हूण जेजून कित्याक म्हळें गे म्हळ्यार जेजून म्हळें वायन ना तो हुस्कोच न्हय. वायन ना म्हणलें कांय ना. जेजू आसतना कांय उणें ना. वयर सरकार कांय उणें आसा? तर जेजू आसतना सकड उणेंपण वेता. ज्या घरान जेजू आसा, ज्या घरान तुमी जेजूक आपयला आनी आतां थंय लग्नाच्या घरात जेजू आसल्यार काले उणें पडटा. कांय ना. देखून माय कडेन म्हणलो तुका गोत्ता हांव आसल्यार कांय उणें ना म्हणून. देखून म्हाका कालें कर परमिशन दी. आतां 12 वर्सांचो आसतना म्हाका तुवें रावयल्लें न्हय. पळय की 12 वर्सांचो आसतना जेजू देवळांत हाडलो न्हय सुकुल्लो. आनी मरयेन घालें म्हळें कित्याक अशें केलें म्हणून विचारलें. म्हज्या बापाच्या घरा आसा जे म्हण तुका गोत्तू ना गे. 12 वर्सांचो बापाच्या घरा आसा जे गे म्हणून. मरयेक सांगतना मरी म्हणाली हळे आतां तूं 12 वर्सांचो मात्र केदाळा बापाच्या घरा वसाजे आनी काम सुरू करचें हांव सांगता तुका. आतां फाटये दॅट्स दी मॉरल ऑथॉरिटी ऑफ ए मदर. एका आवयचें न्ही गे. एका आवय चिल्लर न्ही. आवयक अधिकार आसा. कोणाचेर? तुमकां आसा की तुमच्या भुरग्यांचेर? बिलीव इन द लॉर्ड. देखून ह्या खातीर तुमी करपा मागीर आस. एवढे पळय तुमच्या भुरग्यांचेर 12 आनी 18 वर्सां म्हणसर तुमकां अधिकार आहा. यू हॅव. तुमी जेजू थंय हाडल्यार बरो. तुमी पवित्र आत्म्या थंय हाडल्यार बरो. यू प्रे फॉर दीस एंड एक्सरसाइज युअर ऑथॉरिटी. मरयेन गेला 12 वर्सांचो आसतना सुकोवन गेलो म्हळें ओडणी तिका कांय समजून आय जावंक बरो ओडणी जाल्यार ये मागीर जेजू कालें करता. वांजेलान आमकां बरयलां जेजू तांचे सांगाता गेलो तांकां काल जावन 12 जावन 30 कांय आमी आयकना. कालें गेलां जेजून मरयेन आनी सांगलें आयकला तो. आतां 30 वर्सांचो जालो. मरये कडेन म्हणटा बाये तुजो हुस्को म्हाका घाल्याक. तुका गोत्ता हांव आसल्यार कांय उणें ना. हांव खंडीत जाता. हांवें मागल्यार बापा कडेन बाप खंडीत हांगासर उणेंपण आसलें पुरा भरती करतलो. पूण म्हाका एकच तुवें परमिशन दिल्यार बरो. आतां आमी सुरू करया आमचें काम म्हणून. आनी तितल्यार मरी म्हणाली तो कितें सांगता तुमी ग्रांटेड. परमिशन ग्रांटेड जालें. आनी आतां जेजून तिका बाये वुमन म्हळें. कित्याक वुमन म्हळें एकच उद्देश. ह्या स्त्रिये विशयांत जेनेसीस उत्पत्ती ग्रंथान कालें सांगलें देवान. कालें सांगलें 3:15 जेनेसीस 3:15 काडा. जेनेसीस 3:15 एक प्रवाद आसा. देर इज ए प्रॉफेसी. आनी ह्यो प्रवाद काना शहरांत थंयसर जारी जाता. दॅट इज फुलफिल्ड. कितें बरयल्लें जेनेसीस 3:15 तुजे मोदें आनी स्त्रिये मोदें तुजी संतत आनी तिची संतत हांव दुस्मन काय घालता. आय विल पुट एनविटी बिटवीन यू अँड द वुमन. म्हळ्यार तूं म्हळ्यार कोण? देवसार. देखून जेजू कालें म्हणटा म्हाका आतां स्पश्ट आयका. तुमी आज आयिल्लीं बागी समा आयका. पोंडाक वता म्हणसर विसरोंक ना. जेजू आतां म्हणटा मांयक वुमन म्हणून स्त्रिये म्हणून
माय हो प्रवाद आज जारी जाता देवान केल्लो जेनेसीस उत्पत्ती ग्रंथात आज मुसर तूं आनी हांव सकड आमकां वळखतात तूं म्हजी आवय हांव तुजो पूत म्हणून आज आमचो संबंध एकमेट मुखार वेता तूं केवल म्हजी आवय हांव तुजो पूत न्हय तूं ती स्त्री हांव तुजी संतत तूं आनी हांव सांगाता मेळून आमी एक झूज सुरू करता ओपन वॉर अगेन्स्ट सेटन येदोळ म्हणसर आमचें झूज गुप्ती आसलें लिपोवन आसलें मिसांव आज सावन आमचें मिसांव ओपन सैतना विरोध देखून सैतनाक जेजू आनी मायचेर झुजोंक जायना झुजल्यार तो जिखना जिखता गे जिखला गे नो तर आज आमी जेजूक आनी मायक घट्ट धरल्यार एक एवकरिस्त आनी एक कोंत घट्ट धरल्यार ताका आमकां आपडूंक जायत गी देखून कोणें एवकरिस्त सोडला कोंत सोडला डेंजर आज सैतान हें काडूंक पळयता एक एवकरिस्त आनी एक नाका कोंत तुटल्यार येवडनी आनी एक काडा पूण तेर्स कळनाका एक कान म्हणी घरा आनी त्या कोंतान तुमच्या भुरग्यांक बांदून घाला देन यूज तुमकां बांदूंक कळजे कोंतांत जेजूच्या काळजाक आनी मरयेच्या कथावेन काळजा बेडया यू कॅन सेव युअर चिल्ड्रन यू कॅन सेव अ फॅमिली कितलींशीं जाणां आसा एकली बायल मनीस आयली म्हजो घोव फादर पियेता फादर हांवें सांगलें तूं कालें करताय तूं पियेनाय मू ओके तूं पवित्रात्म्यान पियोवन आम्हाला जाल्यार पवित्र आत्म्याचे नेंगे पेंतकोस्त आसा ते पियेल्ले बरी जाल्यार कोण शेज आनी सो तूं पवित्र आत्म्यान घट्ट बावडतान घट्ट राव मिसागोस कालसीन आनी परत ताका बेडय आनी कोंत धर मागणें कर तेर्स कर एका वर्सा उपरांत ती आयली फादर म्हज्या घोवान पियोन सोडला प्रेज द लॉर्ड आमी वचोन सगळ्यां कडेन वचोन सांगता म्हजो घोव पियेता म्हजीं भुरगीं अशीं आनी अशीं आमी एंत दुरांत दिल्या न्हय गे डोंट टेल एनीवन तुमच्या घरचो गूट वचोन आनी एक कडेन सांगिनाका कोणी मागतलो मनीस आसा जाल्यार ओके पाद्रा ब्रदर एक कावन्सिलींग जाल्यार इट्स ओके पूण एक 10 जाणांनी सांगून काम पाड करनाका पूण ताचे बदला कोणाक सांग टेल जीसस टेल मेरी बचाव करिये हें आमचें काम न्ही हें देवाचें काम ही विल डू इट देखून आमचो बावडतो जेजू विचारता देखून आज आमी मागिची ती करपा नॉट टू टेल नो कोणा विशीं मागचें मागोंक देखून जेजून बापान पुतान पवित्र आत्म्यान मरये कितलो मान केला निमाणे लास्ट तुमकां ब्रेक दिवचे पयलें जेजू आज मरयेक स्पेशल परमिशन आसा तुमकां गोत्ता स्पेशल परमिशन इन हेवन कोणाय खातीर मागल्यार तुजे खातीर म्हजे खातीर वा कोणाय खातीर आमी मागता न्ही ती बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या मुखार वचोन मागीर जाल्यार तिका बाप पूत पवित्र आत्मो ना म्हणना कित्याक म्हळ्यार दॅट्स दी ग्रेस नो दॅट्स दी फेवर शी एन्जॉयस आज समी आतां तसलो एक संबंध न्ही आसा केल्लो ह्या संवसारी आसतना आज सरकार तिका आनीकी चड अधिकार आसा काय खंडीत आसा निमाणे एक घडीत मात हांव दिता एक घडीत एक 2011 एक स्त्री एका गोवाकान घेवन लेतिरेक येताली 2-3 लेतिऱ्यो 2 वर्सां 2 years मॅरीड काजार जावन 3-3.5 वर्सां जाल्लीं 3.5 सदां एक भुरगो आसा तांकां 2.5 years old आनी रितिरेकान घेवन येता भुरग्याकान घेवन गोवाकान घेवन गोव पियेता म्हणून ताणें पियोने सोडिचे 2-3 रेतिऱ्यो आनी पियोने सोडूना आगरे कालें करचें कळोना हिणें गोवाक घरा सोन भुरग्याकी ल्हानशा आवय सांगात सोन बैला गांवा गेली आतां कशें म्हणी कुटां मुखार व्हरीचे न्ही गे सांबाळीचे ओ कांय काम करना सांबाळिना देखून बैला गांवांत तिका रावोंक जावना 3 म्हयन्यांनी पाडी मुंबय आयली गांवांत मुंबय एक ल्हानशें कोर्स करता पाप तिका शिकापी ना ब्युटी पार्लरा खातीर एक ल्हानसो कोर्स करूं
आनी कोर्स करतना 2011 सप्टेंबर 6 हांव घरा आसलो आनी तिका म्हजी वळख आसली दिसता. तिणें म्हाका फोन केलें, फादर आज पळय तुका आमची वळख गोवाची आनी आमच्या कुटुंबाचें सेशन जालां, आतां हांव मुंबई कोर्स करन आसा फादर. आज म्हाका खबर आयली म्हज्या गोवान घरा आज सकाळीं पळय पियोन पुरा आल्ल्यो गुळयो पुरा काण गेल्यात फादर. कन्ज्युम्ड ऑल टॅबलेट्स आनी आतां ब्रेन हॅमरेज हार्ट अटॅक पुरा जावन मानिपाल आस्पत्रेंत आसा, सिरियस. फादर काल करचें हांवें मुंबयतावन गांवाक येजेगी विचारता म्हजे कडेन. हांवें सांगलें तूं ताची बायल, तुवें सक्रामेंत जोडलाय, देखून बाय कालीं आसूं सोण सोड, ट्रेनार एक टिकेट काड, तुका रिजर्व ना जाल्यार व्हडणी ये. आयली 6th शी स्टार्टेड, 7th सप्टेंबर पावली. आतां 7th आस्पत्रेक गेली, डाक्टरांनी 2 ऑप्शन्स दिले. तिका म्हळें तुज्या घोवाक फर्स्ट ऑप्शन घरा व्हर आनी एका मरणाची तयारी कर. दुसरें तुवें ऑपरेशन केल्यार लाखां फाटल्यान करसा, आय डोंट थिंक यू हॅव मनी, पूण गॅरंटी ना. आतां डिसिशन कान घेजे. सो कितें करचें? म्हाका फोन करता, फादर तूं मनी डिसिशन कान घे. कोण? हांवें कान घे. हाऊ कॅन आय से द डिसिजन? दिस इज नॉट फॉर अस. थोड्यांनी आमचे कडेन सांगचें, फादर तूं मागणें कन्न सांग म्हणून. सर्टन डिसिजन्स तुमीच कान घेवचे, वय घेना. सो आतां हिणें कान घेवचो तो निश्चय, धाकटेरय कान घेना, कोणी कान घेना. हांवें कशें सांगलें? हांवें सांगलें ना ना डू वन थिंग, तर एक काम कर, तूं आज माग. दीस इज सप्टेंबर 7, फाल्यां सप्टेंबर 8 मोरयेचो जल्माचो दिवस, वय गी. अँड मेरी विल प्रे. तिचो बर्थडे, देखून तुवें गिफ्ट विचार फाल्यां. सो आयज फादर फाल्यां करता म्हणाली. तिका हांवें एक तेर्स दिलो जेजूच्या गायांचो. कोण पळय मरतात मरणाचे तनीर, यू कॅन प्रे द प्रेयर ऑफ होली वुंड्स ऑफ जीजस, रोजरी. आनी काय म्हळें आज वो तेर्स कर, ICUंत कर, खंय तुका वचूंक चोडटा. 3 वरां ती ICUंत गी आस्पत्रेंत जाल्लीं दोगां तेगां. 1 घंटो मागलें, 3 to 4, 5, 6, 7, 3 hours जेजून ताका बऱ्या मरणाची कृपा दिली. आतां म्हाका आयका, मरण जावन 71 हप्त्यान रितीरेक आयली. 5 दिसांची रितीर करून वयर येवन साक्ष दिता, म्हणटा फादर म्हज्या हातांत एक जीव गेला. हांवें सांगलें ना, तुज्या हातांत एक आत्मो बचाव जाला. दॅट्स मेरी. तुज्या हातांत एक आत्मो, मेरी वॉन्ट लीव अस. सोडना दी. देखून मोरयेचो मोग करा. आज कृपा मागया आमी. एवकारिस्तांत इतली कृपा मोरये मुखान. आनी आतां भाव आमचे कडेन उलयतलो मुखार. वी विल प्रे. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.